Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Surgीच्या बापा आम्ही तुका आर्गां दिता दिन वाजता ह्या वेळा पसत आनी तुवें आमकां एकठांय केल्या फक्त तुजें उतर आयकपाक कित्याक उतरानूच सगळें आसा आमच्या जिविताची जोर म्हणटा पळय तशी आमकां कितें जाय आमच्या जिवितान न्हूच आमच्या जिवितान आमचे फॅमिलीक आमच्या फ्रेंडांक तुज्या सगळ्या उतरानूच आसा जेजू आनी तेंच आमकां तूं उतर सदां काळ शिकयता उठलो म्हणटकूच आमकां दिसता मोबायलाचेर बसून सगळें तुजें उतर येता आमकां जायतें येता पूण आमी उतराक तुजें आयकपाक उतरां वाचूंक डिसिजन घेता आनी आमकां जायतें बरेंपण तेज्या उतरा उदेशीत मेवलां त्या पासत जेजू जे उतरा उदेशी आमकां तुवें सुटका दिल्या तुवें आमकां कम्फर्ट दिला आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां कोश्ट दूख आसले तेन्ना तोच कोश्ट दूख आमी दुसऱ्यांक आसा तांकां हो धीर आदार तुज्या उतरांसून दिवपाक तुवें आमकां आपोवणें दिलां म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां वेंचून काडलां हांवें तुका वेंचून काडूंक ना पूण तुवें वेंचून काडलां तुजें उतर परगटूंक आनी उतराची समजणी जशी तुवें म्हाका दिल्याय पवित्र आत्म्या उदेशी तीच दुसऱ्यांक दिवपाक तांकांय तेंच्या कोश्टा वेळार ह्या उतरांसून धीर आदार मेळपाक त्या पासत जेजू आमी तुजेर उपकारी आसा कित्याक तुवें वेंचून काडलेल्या पासत आनी तुवें आमचे विस्वास दवरलेल्या पासत ते आमी जे तुवें आमकां सांगलां गो एंड प्रीच वचात आमचें एकूच काम दिलां आमचें शिक्को मारलेलो आसा एक काम आमचें देवाचें उतर परगटूंक तो विस्वास आमचेर दवरलेल्या पासत आनी त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता जें कितें आमी उलयता तें उतराचें तूं काम करपाक हाडपाक तुजो पवित्र आत्मो हांगा हाजीर आसा जी कोण कोश्टार दोगडाक येयल्या तांकांय तूं येद्या वखदार तुज्या उतरा उदेशी आदार दिताय म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन सगळीं आमी कित्याक आशिर्वादीत आसा आमी सगळीं म्हणटा आशिर्वादीक आसा कशी आमी आशिर्वादीत जाली काय देवा उतरा उदेशी खंयच्या उतरा उदेशी आशिर्वाद जाली काय आमी पवित्र पुस्तका उतर बरयल्ल्या उतरा उदेशी शिकपाक जाय खंयच्या उतरा उदेशी आमकां आशिर्वादीत जाता जायती आसा पूण एक आमी शिकया 1 Peter 3:9 पळोवया केन्ना आमी आशिर्वादीक जाता ती काल ब्रदर शिकयतालो आमकां केन्ना आमी आशिर्वादीक जाता 1 Peter 3:9 वायट कोदींच कितें म्हणटा वायट कोदीत वायटान फारीक करूं नाकात वायट कोदीत वायटाक फारीक करूं नाका वो बेमान बेमानान बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात अशेंच करून देवान तुमकां आपयल्यांत देवान आमकां सगळ्यांक आपयल्या आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचेंच जातलें केन्ना आमचे आशिर्वादाचें दायज आमचें जातलें वायटान फारीक करिनात तेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना बेमानाक बेमान फारीक करिना उपाटे तेज्या पासत आमी मागता आनी हेच करूंक आमकां आपयलां कितें करूंक आपयलां आमकां वायटाक वायट फारीक करूंक दिवंक जायना बेमानाक बेमान तेंच्या पासत कोण आमकां सतयता तेज्या पासत मागोंक आपयलां आमकां बरी खबर तुमकां बरी खबर दिसली ती पण एक टायम हांव कोणागेर गेल्ली तेंचे लग्न मोडण्याचें जोडून तेजे बायलेन घेवन आसलो तेजे कडेन तेजे बायलेन सांगलें हांवें सांगलें तेका तुका हेंच करूंक आपयलां तिणें कितें म्हटलें आपणा म्हाका आपूण रिलीजन चेंज करता कॅथलीक आसले ते हे तर बरयलेलें आसा
जाल्यार आपूण रिलीजन चेंज करता कित्याक ताका घोवाक भोगसूंक जायनासलें. तुमी म्हटल्यान बरी खबर दुसऱ्या पासत मागपाक, बरी खबर म्हटल्या न्हू. हेंच करूं आमकां आपयल्या, कित्याक आपोवणें दिलां आमकां? फॉरगिवनेस दिवचा, भोगसोणें दिवपाक आमकां आपयलां. कित्याक कोण सोंतयता ताच्या पासत मागपाक. आतां कामार कोण सोंतयता, काम सोडया नाल्यार कितें जालें? देवान तुका आपयलां तें कांयच ना, फायदो ना न्हू. देव म्हणटा तुका हेंच करूंक आपयलां, हेंच करूंक आपयलां. पूण भोगसोणें दिवपाक एका वाटेन वायटाक वायट फारीक करूं नाका, बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका, उपाटे तेच्या पासत मागात. हेंच करूंक तुमकां आपयलेलें आसा, हें देणें आमकां दिलां. आनी तेन्नाच हो आशिर्वाद म्हणटा तो आमचो जातलो. आनी तेन्नाच आमी खरें म्हणूंक शकता हांव आशिर्वादान भरलें. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक भोगशिता पळय तेन्ना, दुसऱ्याचो मोग करता पळय तेन्ना. समजता न्हू तुमकां कित्याक आपोवणें दिलां? एकूच कमांडमेंट दिला न्हू जेजून. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जावो. आमी कोत्ता आमी. इंग्लिशीन पळोवया. डू नॉट रिपे इवील फॉर इवील, डू नॉट रिटायलेट विथ इन्सल्ट. When people insult you, instead, pray for them back with a blessing. That is, God has called you to do. And He will grant you His blessing. You understand? When we get all blessing, when we pay them with a blessing, when we forgive them, and that is what God has called you to do. What God has called us to do this, no? Pray for that person who insult you. And He will grant His blessing. After that, we get His blessing. We are saying we are blessed, we are blessed. Why we bless? Because we are praying for that person who is insulting us. We are forgiving that person. That's why we are blessed. We are blessed to blessing others. आमी म्हणटा पूण आमची कोणी आसा, आमी आशिर्वादान भरल्या, आमी भोगशिता. भोगशिता आमी. कितें जालें? सगळीं सिरियस जाली. भोगशिता म्हटल्यार न्हू वेरी डिफिकल्ट न्हू. हांव जेन्ना रिट्रीटाक गेली, आमच्या ल्हानपणासून हांवें केन्ना आयकोंकूच नासलें कितें भोगसूंक जाय बीन म्हणून, माफ करूंक जाय. हांव म्हणटा हें कितें उलयता, माफ करूंक जाय, माफ करूंक जाय. हांवें जेजूकूय सांगलें म्हाजे कडेन जायना तें. ताका लागून आमकां जायना, भोगसोणें दिवंक जायना. ताका लागून आमी उतरान रावूंक जाय. ह्या उतराची गरज आसा आमकां. उतर कितें सांगता तें कोत्ता आनी उतरान कंटिन्यू रावता न्हू तेन्ना जाता. हे फर्स्ट डे सेकेंड डे सांगलें हांवें जेजूक म्हाजे कडेन जायना भोगसोणें. हांव एका रिट्रीटाक गेल्ली पोटा तो 5-6 दीस रिट्रीट. लास्ट डे म्हाका आपुणूच भितरल्यान हें जालें. उतर आयकताली न्हू हांव, उतर आयकताली न्हू. ताका लागून आमी तुमकां सांगता उतर शिका, उतर शिका, उतर शिका. कित्याक उतरानूच हें सगळें बरेंपण जें आमी आवडेता, जें बरेंपण आमकां जाय तें आमकां खंयसरूच मेळना. उतरान मेळटा पळय. म्हाजें एक्सपिरियन्स हांव तुमकां सांगता. उतरान पळय म्हाका एक्सपिरियन्स मेवला कसल्याय सिट्युएशनाक. आमकां तुमी म्हणशात आमकां प्रॉब्लम येना, प्रॉब्लम येता पूण उतर शिकता न्हू आमी. उतर शिकलेली आसा न्हू, तें उतर उलयता त्या टायमाचेर हें उलय म्हणून. बारीक बारीक बाजू हितूनय आमकां उतराचेर कामां जाता ती संवसार हितून जायना. कितलोय मनीस डिफिकल्ट आसूं तो, हार्ड एंड हार्ट्स आसूं, उतरान तुजो उतर उलयता त्या उतरान तो मेळ जाता मनीस. हांव सकाळींच भयणीक शॅर करताली म्हाजी एक टेस्टिमनी अबावट प्रॉपर्टीची. जायतीं वर्सां पयलीं 20 वर्सांची खबर ही आतां.
हांव जेन्ना जेजू म्हणजे जाणासली येतालें हांव प्रेयराक बीन तेन्ना तेन्ना आमी प्रॉपर्टी घेतलेली म्हजी आईन प्रॉपर्टी घेतलेली तेन्ना कितें जालें तो भाटकार आनी तिणी पयशे दवरलेले तेन्ना ते न्हू 500 रुपया म्हणल्यार सुबेज कळ्ळें न्हू आदली खबरी 500 रुपया तूं भाटकार सायन दिलें न्हू 14 फॉर्माचेर तेन्ना तुका आपूण दिता आनी तो भाटकार बरो आसलो तो म्हणलो हां तूं यो आनी हिका वचपाकूय टायम ना वचपाक तो मेलो म्हजी आई मेली आनी तिणी एकूच सांगलेलें आपणें 500 रुपया दवरल्या म्हणून आमी त्या जाग्याचेर घर बांदलें मागीर तेजो कोण तरी येयलो भाटकाराचो मागीर कोण तरी आसता न्हू कोण ना ताका कोण तरी आसता न्हू तो येयलो आनी सगळ्यांची केस घातली पूण आमचेर घालूंक ना देवाचो फावरूय आसा आमकां आनी सगळीं विचरूंक लागली ना आमकां कांय सांगूंक ना आतां हांवें म्हटलें 14 फॉर्माचेर सायन जाय न्हू चल या म्हाज्या कजनाचे बायलेक सांगलें म्हाज्या वांगडा ती येता म्हणटाली आमी गेले म्हाका खबर ना आतां 500 रुपया बरयलेले आहा न्हू तो घेवन सायन दितलो आमी खूब वर्सांनी गेले म्हाका म्हणून कित्याक येयला तो जाणा आनी ताका नांव सांगलें सगळें सांगलें कित्याक येयला हांवें म्हणलें 14 फॉर्माचेर सायन जाय आसली हय डायरेर बरयलेलें आसतालें म्हणून सांगलें हांवें म्हाका सांगलें न्हू डायरेर बरयल्लें म्हणून डायरेर बरयलेलें तेणी जाणा तो म्हणूंक लागलो 500 यू नो हमने झिरोज कामात नाव कितले झिरोस येयले तेजे फुडें आनी म्हणजे आतां तो कितले लॅक्स न्हू 1000 आसतले 50,000 असो म्हटल्यार तेणी झिरो कितले येयले 500 रुपया न्हू 2 झिरो आनीक 2 झिरो बीन म्हणटलो आसलो तो आं इतले घेवचो नासलो तो आनी हांवें आनी भरपूर तापयलें म्हाका तुका जाणा तूं कितें उलयताय तें आनी खूब सारकें हांवें म्हटलें कितें जेजू आनी हांव येयना हांगा आतां कितें करपाचें तें तूंच कर आतां म्हाजे कडेन जायना तसली थापोवणी घेतली हांवें मागीर हांव घरा गेलें पूण एक स्क्रिप्चर हांव ताका म्हणटाली लूक 4:18 आनी जेनेसीस 39 कंपेन आहा ती सर्वेस्वराचो आत्मो त्या भाटकाराचेर देवाचो फावोर म्हजेर आसा तुमकां जाय जाल्यार बरोय आनी घेयात म्हणपाक बरें तें कसलीय कामां जायना बारीक बारीक पासून ह्या उतराचेर घडोवन येता म्हाजी सगळीं न्हू हांव किद्यायचे बारीक बारीक न्हू हेच मनशाचेर इवन लायट पासून ना जाल्यार हांव सगळें आकाल तेच करतालें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कोण आहा इंचार्ज तेंचेर आहा देवाचो फावोर आमचेर आसा 39 1 2 3 फेवर 39 1 2 3 जोझफ लॉर्ड विथ जोझफ एंड ओके सो तो फेवर मागले न्हू कामां रोखडीच जाता म्हाजे पासपोर्टीच्या पासून इवन रेशन कार्डाचेर नांव घालपाक म्हाजे चेडवाचे भावाचे सो ते पासून रोखडें जाता केन्ना देवाचे ताका लागून आमी सदांच कोणाकूय सांगता कसलेय प्रॉब्लम आसूं देवाचें उतर शिकात देवाच्या उतराक टायम दियात फक्त तुमी देवाच्या उतरा कडेन बसात बाकीचे सगळे इंचेर वचून काम करता करिना सिस्टर करता पूण आमकां टायम आसा देवाच्या उतरा कडेन बसपाक हां येवपाक तुमी इतली ब्लेस आहात आमी सगळीं घरा बसून देवाचें उतर मेळटा आमकां पयलीं आमकां कितें जातालें वयचें पडटालें बस धरून आनी खंय खंय वयचें पडटालें हें शिकपाक आतां जायतें बरें केलां देवान आमकांच टायम आमी काडूंक जावो समजता तें उतर शिकपाक आनी म्हाका जेन्ना उतर मेवलें न्हू हांव 10% म्हणटा न्हू दावो वांटो तुमकां खबर आहा दावे वांट्याची खबर आसा थोड्यांक ना टायट्स आहा यू नो कितले दिवंक जाय 110 नाव इन न्यू टेस्टिमेंट ओके 1/10 ऑफ एवरीथींग आं पूण
चॅरफूल हार्ट म्हणटा. पावलू सांगता न्यू टेस्टिमनान चॅरफूल हार्ट म्हणजे तूं मोगान दाच काय दो नाका. आतां थंय बरयला ओल्ड टेस्टिमनान 10% सांगला. जाता तितले आमी कित्याक चड दिवपाक जाय. तूं दिता तितलें तुका कितें जाता तें मागीर आमी शिकया. पूण हें मागीर हांवें न्हू म्हाजें जी हांवें सीट दवरलेली ती हांव कोणाक दिवपाक गेली. आनी येताना म्हाका एक भाव मेळ्ळो. जाणें तुका म्हणलें तेणी आपयला. कोणी खूब वर्सांनी भाटकारान तें आपयला. हांवें म्हटलें म्हाज्या वांगडा भयण आसलें आवय हो आनी आतां कित्याक आपयता गो आमकां कितें करुया. मागणें गेलें आनी एक दीस आमी गेलीं. बरो आसलो आमकां बरो आसलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो पेपर हाडला. म्हणलें कसलो पेपर. आनी म्हाका कांय खबरूय ना. स्टॅम्प पेपर 20 रुपीज. हांवें म्हणलें ना. मागीर तेजे कडेन आसलो. तेणी काडलो बरयलें कांय आपणाचें ऑब्जेक्शन ना. तांकां सायन दिवपाची ताका कितें जावपाचें तें फुडें फर्दर तुमी हें करपाचें. आपणाचें कांय हें ना. नांव घातलें आनी दिलें बरोवन. आपणेच दिलें आपणेच सायन मारली. आतां हाका कितें म्हणपाचें. आतां वय न्हू विचारूं नाका पयशे दिवं नाका. हांवें म्हटलें कितले पयशे दिवंक जाय. हाव मच वी वॉन्ट टू पे फॉर यू. लो विचारलें. तो म्हाका पळयलो आनी न्हू यू डोंट टू पे एनीथींग फॉर मी. चल म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें गॉड ब्लेस यू. आनी एकदां पयलें गॉड ब्लेस यू म्हटलें न्हू तेन्ना आमी नोको यू आर ब्लेस बीन तें मागीर शिकलें. तो खूश जालो गॉड ब्लेस यू म्हणना फुडें. बरें बरें म्हणलो. कशें जालें हें. ताका लागून आमी तुमकां सांगता परत परत देवाचें उतर शिका. हें देवाचें उतर शिकलेली म्हणून जालें न्हू म्हाजेशी करपाक. हे मनशा कडेन आजुनूय थोडी कोर्टान आसा दिसता. आजुनूय म्हाका आतां उडास ना विचारूंकूय ना. पूण आमकां तेणें आपुणूच सायन दिली. आपूण म्हणून आपयलें. आनी वचोंक ना. पळयलें मागीर जेन्ना आमी देवाक जाय तें करता न्हू देवाचें उतर शिकता न्हू तुजी कामां फाटल्यान येता धांवून. पूण आमकां तो देवाक जाय तें करपाकूच आमकां नाका. फाटल्यान कशें येतलें. आतां म्हाज्या फाटल्यान येयलें न्हू हांव तें फाटल्यान वचोंक ना. हांव त्या भाटकाराच्या फाटल्यान आनी वचोंक ना. तेणें म्हाका कितें कितें म्हटलें न्हू हांव वचोंक ना. हांव फक्त देवाक कितें जाय तें करपाक लागलें उतरान. कोणागेर वचपाक जाय कोणाक हें जाय तें जाय आदार जाय तें करपाक लागली. कितें जालें फाटल्यान येयलें न्हू. सीक द किंगडम ऑफ आज आमी म्हणटालीं न्हू. हय सो दॅट देवाचें राज आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक शिकात तेन्नाच तुमकां हेर वस्ती जे कितें जाय तें फाटल्यान येतलें. म्हाज्या फाटल्यान येवंक ना. हे फाटल्यान येयलें हांव गेलें म्हाका आफोन तेणीच धाडलें आनी तेणीच सायन दिली. आपणाचेच पेपर बरयलो आनी आमकां खबर ना तेणी कित्याक आपयलां तें. नाजाल्यार पेपर बीन घेवन वचूं शकतालीं न्हू. आनी त्या टायमार म्हाका कांय खबरूय नासलें. हांव खरें सांगता आजुनूय हांव चड इंट्रस्ट म्हणजे म्हाका तितलें बारीक बारीक हांव पळयना तें. म्हाका तापोवनूय पडटा मागीर घरा कडेन. मातशें बायबलानसून भायर यो म्हणटा हें पळय म्हणटा मातशें तोंडारूच म्हणटा. सो हांव म्हणटा थँक्यू जिजस. कितें म्हणूं येता हें उतर आहा न्हू. हय मागीर कितें म्हणपाक जाता तोंडूच धांपचें पडटा. तेंच करूंक आपयला तुका म्हणटा तो. कितें करूंक आपयला म्हणटा बोगसणें दिवंक. बारीक बारीक हेजेर आमकां जाता न्हू बारीक बारीक हेचेर कितें कितें कोण म्हणटा तेन्ना कितें जाता ताका दाखोवया कितें म्हणटलां तें न्हू. न्हू लेटरेटाक म्हणटालो एकलो न्हू गीव दॅम गूड म्हटलेलें तें तशें तें हें. पूण देव आमकां गूड दी म्हणटा हांगा. कोण इन्सल्ट करता ताका गूड दी म्हणटा. बरें वचा न्ही गूड दी देवाचें उतर बरें दी म्हणटा तो. आमचें लायफ कितें जालां बोगसणाचें जालां. तेणें आपयलां तें करूंक जालां आमी. हां परतें न्हू आमचें. मागीर सॉरी लॉर्ड. तो बोगसणाचो देव म्हणून आमकां रोखडोच बक्षिता. तो म्हणटा आपणें तुका आदी फुडेंच बक्षिलां. पूण आमी मातशें चतुरायेन जिवंक जाय न्हू. आपयलें कितें
आतां ही भयण सांगताली हांव रिलीजन चेंज करता म्हणटाली ती भयण. आमी खंय वयताली जाणा ते भयणीक एके लागून कारवार. आनी त्या कारवारसून दुसरी बस घेवन वचोंक जाय आसलें. म्हाका आतां उडाश येना खंयचो तरी ते हॉस्पिटलान थंय रूम घेवन रावताले नर्स ती. आं आळगा न्हू दुसरी बेस अशें कितें गोड्यार काय कितें अशें म्हणटाले गाड्यार. आं गड्यार कितें म्हणटलें ब्रदर. आं सदाशिवगड ते फुडें वचोंक जाय आनीक भरपूर न्हू ब्रदर. सदाशिवगड ना दुसरें ना ना म्हाका खबर ना आतां ते कितें कारवार देंवताले आनी आमी ती बस घेताली. कारवार दुसरें आसतलें ते. आमी ते बसीन देंवताले आनी दुसरे कडेन आनीक फुडें वयताली. कारवार बस स्टॉप आमकां लास्ट स्टॉप. आळगांव म्हाका खबर ना ते सायडीक ते आमे बीन खूब आसता आतां म्हाका यादूय येयना खूब वर्सां जालीं. पूण ते एके भयणीक लागून आमी वयतालीं सकाळीं वयतालीं आनी सांजची पावतालीं आमी घरा 9 बीन. सो ती भयणीन म्हाका अशें सांगलें आपूण म्हळ्यार रिलीजन चेंज करता. कित्याक जाणा जाता आमचें हांव चड शिकात आनी घोव म्हाजो कमी शिकात जाल्यार कितें जाता लायफ कशें जाता. हां देवाचें उतर ना जाल्यार सांगता हांव. वयर सकयल न्हू सगळो गोत आनी एकदां मागीर दुसरो पार्टी सगळो गोत घेवं शकना न्हू. सगळो गोत इन्सर्ट घेवन बसना न्हू मागीर चल्लो न्हू. लायफ टॉय जाला आनी आतां ताका कित्याक जावं ताका चेडो आहा न्हू चेड्याक सगळें स्कुलान विचारता म्हणून ताका आतां डॅडी येयल्लो जावं तेचो ताका नाका म्हणून तेणें तें डायरेक्ट सालायन बॉक्सांनी दिना जाल्यार कांयच जावचें ना. मिसाक वयता म्हणल्यार फायदो ना. फायदो आहा देव म्हणटा तूं बॉक्सांनी दिना जाल्यार तूं म्हणटा तुज्या पयलीं मागणें करच्या पयलीं तुज्या भावाक बॉक्सांनी दी म्हणटा न्हू. भाव भयणीक कितें एगेन्स्ट जाल्यार मागीर आपणाची यो म्हणटा न्हू. पूण आमी तें सगळें घेवन वयता कितें जातलें कितें मागता तुका मेळटलें. कितें म्हणटा आमी पयलींच कितें म्हणटा मिसाक आं हय मागीर कितें कन्स्पेक्ट करता ते तुमी. वॉट वी कन्स्पेक्ट्स आवर सीन or other sins, mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, husband sins. हां आवर सीन आमचीच पातकां देवाक आमी हिशोब दिवपाक जाय न्हू. पळोवया आमी कितें म्हणटा तें हेब्रू 4:13 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. आमची पातकां कितें करूंक जाय आमी दुसऱ्याची पातकां रडोंक जाय काय आमचीच तें चिकोंक जाय न्हू. पळोवया 4:13 ब्रदर 4:13 मॅथ्यू न्हू गो रोकडे कडेन पावताय मगो तूं. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रोसना ना पूण ताचे नदरेक सगळे विंगळे आनी उक्ते आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. कोणाक हिशोब दिवंक जाय देवाक. Nothing in all creation hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, God, to whom we must give our account. कोणाक दिवंक जाय आमचो अकाउंट ब्रदर हेब्रू 4:13. सो कोणाक दिवंक जाय आमचो अकाउंट देवाक. कोणी दिवंक जाय आमी देवा मुखार सगळें उक्ते विंगडे आनी उक्ते म्हणटा. आमी देवाक फोटो येता ना हें करूंक ना म्हणून येता. हां सगळें विंगडे आनी उक्तें आसा सगळें देवाक. तूं कितें करता तितलें देवाक हिशोब आसा.
देवाक खबर आसा पूण आमी ओगीच रावया देवाक खबर आसा आमी कितें केलां तें म्हणून ओगीच रावया Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. You understand? We all accountable, no? आणि सगळे म्हणटा तो उक्ते हिडन म्हणटा तेगळे धापलेले म्हणलेले कितेंच ना सगळे उक्ते आनी विंगडे नेकेड सगळे आसा जाता आतां कितें करुया आमी देवाक खबर आहा म्हणटा आनी बसया न्हू आमी आतां कितें केलें न्हू देवान सांगलां न्हू आपणाक सगळें खबर आसा म्हणून आनी बसया कितें करुया कितें सांगता आमकां 1 John 1:9 ओगी बसया म्हणटा आमकां आमी कितें केलां तें देवाक खबर आसा म्हणटा देव हांगा सगळे विंगडे आनी उक्त्या म्हणटा देवा मुखार सो आमी कितें करुया कितें म्हणटा 1 John 1:7 पूण 1:9 सॉरी पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता कित्याक तो विस्वाशी आनी सगळेच वाटेन बरो तुज्या बायबलान पळय कोंकणीन कितें आहा तें उच्चारूंक जाय आमी हांगा सांगता बट इफ वी कन्फेस आवर सिन्स टू हिम देवाक He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. कितें म्हणटा हांगा इंग्लिशीन सांगता कन्फेक्ट आमी उच्चारूंक जाय वळखून घेवंक जाय आनी आमी उच्चारूंक जाय आमची पातकां तोंडानसून उच्चारूंक जाय न्हू ओगीच बस म्हणटा वळखून घेवंक जाय हांव खरेंच हांगा हांव चुकलां जण एकल्यांनी आपणाची पातकां वळखून घेवंक जाय हांव हांगा चुकलां इंग्लिशीन म्हणटा आमी उच्चारूंक जाय तो कित्याक तो फेथफूल तो विश्वासी देव म्हणटा आनी दयाळ जस्ट गॉड आनी तेन्नाच केन्ना आमकां बक्षितलो तो मागीर आनी 8 दिसांनी म्हयन्यान तेच वेळार बक्षिता आमकां जेन्ना आमी उच्चारता जेन्ना आमी वळखून घेता तेच वेळार देव आमची पातकां बक्षिता तेच वेळार जेन्ना कित्याक तो विश्वासी तो आपल्या उतराक विश्वासी आसा एन दयाळ जस्ट गॉड तो पातकाक बक्षिता आमची काय आनीक फुडें आसा पातकाक बक्षिता आहा काय आनीक फुडें कितें आसा आमी कधीच क्लेन्स अस फ्रॉम ऑल विकेडनेस ऑल्सो आनी सगळ्या खोट्यापणाचे आमकां खोट्यापणाचे आमकां सगळ्या वायट संवय आसा न्हू खोट्यो संवय आहा जेन्ना तूं उच्चारता जेन्ना तूं वळखता तुजी पातकां त्या वेळार तो बक्षिता आनी तुका त्या पातकान पडटा त्या खोट्यापणांतली पासून विकेटनेस पासून तितूंतली पासून आमकां कितें करता नितळ करता बक्षिता न्हू सुटका दिता पातकां बक्षिता आनी आमकां तें वायट हें आसा आमचेशी वायट खबरी आसा चालयो करपाचे वायट एकामेकाक जस्ट करपाचे जायते एकामेकाचे वायटाक वायट फारीक करपाचे बेमानाक बेमान बोगसोणें दिवंक जायना इन्सल्ट घेतल्या ताका मागणें करूंक जायना तितूंतले पासून देव आमकां सोडयता जेन्ना फक्त हांव कितें करता उच्चारता आनी वळखून घेता जें हांवें कितें केलां तें कळटा समजता
हय आमी कितें करपाचें वळखून घेवपाक सिस्टर कितें विचारूंक जाय आमचें काम कितें आमी चुकतले कोणी जेजून सांगलां सगळीं कोणूच चुकचो ना अशें आहा हा अशें आसा सगळ्यां कडेन ल्हान व्हड पातोक जाता न्हू उतरांनी कोडण्यांनी सगळें आमी उचारता पूण आमी इमॅजीन करता वळखून घेता खंयचें तें पातोक आमी उचारता न्हू आमच्या उतरान कोडण्यांनी आमी पातोक केला उचारून ना तुमी पूण वळखून घेता वळखून घेताय तूं त्या वेळार म्हणटा तेन्ना खंय म्हणटा तुमी तें खंय म्हणटा हांवें उतरांनी कोडण्यांनी पातोक केला खंय म्हणटा खंय म्हणटा हांव पातकी म्हणटा तेन्ना मिसाक म्हणिना कितें तुमी कोणूच आन्सर दिना हांगा तरी जायशी मिसाक वयता सगळीं म्हणटली वय पूण मिसाक वचोन कितें कोत्ता उचारता न्हू आमी पूण आमी वळखून घेता हांगा म्हणटा एके कडेन तो वळखून घे एके कडेन इंग्लिशीन सांगता उचार आमी उचारपाचें काम कोत्ता न्हू कितें म्हणटा उचारपाचें काम करिना आनी वळखोवपाचें काम कोण करतलो वळखून घेवप न्ही आं मॅडिटेट वॉट आय डाय आं कशें आमी कोत्ता म्हणटा न्हू उचारता न्हू यू कन्फेक्स एक्शन डीड एंड विथ आवर वर्ड्स वी आर सिन्स अगेन्स्ट यू न्हू पूण हांगा देव म्हणटा वळखोन घेवपाचें आहा न्हू कोंकणी नासा न्हू वळखोन घेवपाक पूण आमी वळखोन घेता ओके आमकां हांव नको वळखोन घेता काय पूण आमकां वळखोनूय घेवपाचें आसा आनी उचारूकूय जावपाचें आसा वळखोन घेवंक जाय जेजू हांव हांगा चुकलें उचारूनय घेवपाचें आसा वळखोनूय घेवपाचें आसा एक्नॉलेज न्हू एक्नॉलेज करपाक जाय हांवें हें पातोक केलां हें म्हाजे कडेन चूक जाल्या देव आमचो कांयच करिना देव आमकां कांयच करिना खास लायना कित्याक तेज्या पुतान ऑलरेडी पानिशमेंट आमच्या पातकाचें दिलेलें आसा फारीकपण केलेलें आसा न्हू पानिशमेंट घेतलेलें आसा आनी सगळें फारीक फूल पेड केलेलें आसा अर्दें दवरलां आमकां अर्दें तुमी पे करा अर्दें हांवें पे केलें पार्टनरशीप बिजनेस दिला आमकां आमी जें पार्टनरशीप बिजनेस दिलेल्या भशेन अर्दें पातक आमी भोगसूंक जाय अशें जाता पूण जेजू म्हणटा आमकां 1 Peter 2:24 सारकें म्हणटा 1 Peter 2:24 सारकें हांवें तुमची पातकां म्हजे कुडीर उबारून घेतली कित्याक आमी त्या पातकान मरना जावच्याक इंग्लिशीन आमकां आसा He himself bore our sins on his body so that we might live sins righteousness by his wound we are healed. Righteousness no what is the meaning of righteousness कितें आहा गाय ब्रदर 1 Peter 2:24 He personally carried our sin in his body on the cross so that we can be died to sins and live for what is right. By his wound we are healed. What is right? NRSV, no? He himself bore our sin on his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. Live for righteousness. And by his wounds we been healed. Righteousness. Okay.
Jesus, his own self bore our sins on his body for the three, that we be died to sins and should live unto a righteousness, by whose steps you were healed. So आमची पातकां हांगा अर्दी दवरलेली आसा अशें कितें बरयलां काय सगळीं पातकां आमची क्रुसाचेर घेवन मेला, सगळीं पातकां तो आमची क्रुसाचेर घेवन मेला, पूण तरी आमी उचारूंक जाय न्हू, उडास करूंक कितें म्हणटाले आमी उचारूंक जाय आनी वळखून घेवंक जाय, आमी मनान वळखून घेवंक जाय, आमची पातकां हांवें केलां वळखून घेवंक जाय, उचारूंक जाय, जेजून घेवन बसून मेळ्ळा जाल्यार आमी वळखून घेवंक जाय आनी आमी उचारूंक जाय. कित्याक मेळ्ळो आमकां तो? आमी त्या पातकान बींग नॉट डाय टू सीन, आमी त्या पातकान जे आमी पातकान पडटा त्या पातकान मरणा जावच्याक आनी should live unto a righteousness life. What is righteousness? हे नितीवणपणाचे जिवीत जिवच्या खातीर आनी त्या पातकान मरणाक जावच्या खातीर जेजून आमची सगळी थोडी बी न्हू सगळीं पातकां घेवन खुर्सार घेवन मेला. खूब क्वेश्चन आसा हेजेर. मेलो जाल्यार हांव पातकी म्हणूं येता? आय एम अ सिनर? हा पातकी कितें म्हणटा म्हणूं येता? जेजून आमची सगळीं जर पातकां खुर्साचेर घेवन मेला, आमी त्या पातकाक मरणा जावच्याक एक नितीवणपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर, तर आमी म्हणूं येता आय एम अ सिनर, हा पातकी. देवाचें उतर कितें सांगता? पातकांचे बोक्सोणे दिले ऑलरेडी जेजून. केन्ना? आयज आमी 2026 म्हणटा, पूण आयजाया प्रवाद्यानूय बरयलेलें आसा न्हू, करोड जालीं वर्सां, ओल्ड टेस्टमेंट. सो आमची पातकां भोगशिल्या आमी पूण वळखून घेवंक जाय आनी उचारूंक जाय. भोगशिल्या आमची पातकां, तेन्नाच आमकां देव वळखून घेता, उचारता, तेन्ना आमकां सगळ्या खोटेपणाची जे वायट संवय आहा तितूंतली आमकां सुटका दिता. जेन्ना आमी उचारता वळखून घेता तेन्नाच आमकां देव भोगशिता. आमकां ऑलरेडी भोगशिला, पूण आमकां जेन्ना आमी उचारता तेन्नाच आमकां दिसता तें आमच्या जिवितान आमी भोगता बरेपण. आमकां आमी भोगशिला म्हणून आमी हेंच करिना, तेन्नाच देव आमकां सगळ्या खोटेपणाची जे वायट संवय आहा आमकां परते परते जाता त्या संवयांतली आमकां सुटका दिता. वॉट इज रायचसनेस? आनी चालेल न्हू तुमकां? नितीवणपणाचें जिवीत कितें? तूं जाणा ब्रदर? ओके. तूं असो आनी कोण जाणा वॉट इज रायचसनेस? फाटल्यान कोण तरी जाणा रायचसनेस? तूं सिस्टर ना? ओके. काय खबर ना, आमी शिकता न्हू हांगा. रायचसनेस म्हणून रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. कित्याक आमकां देवाशी उबें रावपाक ही परवानगी दिली? आमकां पयलीं परवानगी नासली काय? कशें ना? आसली आमकां परवानगी ओल्ड टेस्टिमेंटान देवाची वचपाक? होय कितें? मोजेसी आसतालो मदीं, पाद्री आसताले मदीं. आफ्टर डॅट? ओके. ओल्ड टेस्टिमेंट. थँक यू जीजस. ओल्ड टेस्टिमेंटान रायट स्टँडींग बिफोर गॉडाक नासलें आमकां वचपाक. मोदेसी आसतालो तुज्या आमच्या सगळ्यांच्या पातकाचें फारीकपण दिवपाक, मेंढरो दिवपाक वर्साच्या वर्साक. आनी एक मोदेसी आसतालो रायट स्टँडींग वचोन तूं वचोन तुज्या पातक रडटालें. आमकां ओल्ड टेस्टिमेंट वाचून पळोवया. आमकां वचोंक एंट्री नासली देवाशी.
ओल्ड टेस्टमेंट मनशाक मोदी कोण आसतालो आतां अशें हें आसतालो पड्डो हांगा सगळो लोक आसतालो तेजो मेंढरो पातकाचो फारीकपण घेवपाक वचपाक मदींचें आसतालो तेज्या पांयांक एक घंटा बांदताले कित्याक घंटा बांदताली वणो काडलेलो आसतालो तो जर पवित आसा आनी त्या पातकाचें फारीकपण दिवन परतो बरो येतालो आनी जर तेज्या भितर मातशें वचून पातक कितें आसा जाल्यार तो थंय पडोन मरतालो आवाज येतालो मागीर ओडटालो दोरी बांदून रायट स्टँडींग नासलें आमकां देवाची वचपाक ही परवानगी नासली पूण जेजू मरोन पातकाचें फारीकपण एकदांच दिलां वर्साच्या वर्सा न्हू वन्स एंड फॉरएवर न्हू हां वन्स एंड फॉरएवर एकदांच पातकाचें फारीकपण दिलां आनी परत परत पातकाचें फारीकपण मेंढरो आपूण आमच्या बसत ते मेंढरो पळय वर्साच्या तो आमच्या बसत जेजू मेंढरो जालो त्या खुर्साचेर आनी तेणी आपणाचें सगळें रगत वाडयलें आनी आमकां त्या पातकांतली सुटका दिली आनी रायट स्टँडींग बिफोर गॉड देवा मुखार वचपाक आमकां ही परवानगी जेजून आपल्या रक्ता उदेशी दिली आनी म्हणटा तेचो मिनींग नेचर ऑफ गॉड देवाचो स्वभाव पासून आमकां दिलो जेजून दिलो जेजूच्या रक्ता उदेशी ते खुर्सार तेणी बलिदान केलां तिदे वर्सून आमकां देवाचो स्वभाव आमकां दिलो गॉड नेचर हां समजता रायचसनेस म्हणजे कितें तें आमी सदांच शिकयता हांगा एवरी रिट्रीट हें आसता कोण ना कोण भयण भाव हें घेता वॉट इज मिनींग ऑफ रायचसनेस रायट स्टँडींग बिफोर गॉड एंड नेचर ऑफ गॉड कळ्ळें आमकां जेजून कितें केलां तें आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन वचपाक ही परवानगी दिल्या प्रेइंग टंग्स आमी डायरेक्ट बापाशी वता जेन्ना आमी प्रेइंग टंग्स करता न्हू आमचो आत्मो बापाशी उलयता कितें सिस्टर सो आमकां रायट कोणी दिला हें सगळो जेजून बलिदान केला सगळें फारीकपण आमच्या पासत दिला आमकां कांयच करपाचें ना आमकां फक्त सोत मानून जियोवपाचें जें कितें बरयलां तेजें सोत मानून जियोवपाचें तेका लागून आमी सदांच सांगता देवाचें उतर शिकात तेतून आमचें जिवीत आसा आनी हें मानून जियेता तेन्ना आमकां सगळें बरेंपण आमचेशी येता आतां लोक नरकान कित्याक वयता लोक नरकान कित्याक वयता वाय पीपल आर गोईंग टू हेल थोडी म्हणटा पातकाक लागून कोण म्हणटा पातकाक लागून हां कोणी म्हटलें पातकाक लागून ना जेजू कित्याक मेलो पातकाक लागून तर आमी नरकान वयता जाल्यार आमी हेजेर कितें बरयलेलें आसा तेजेर सोत मानिना देखून आमी नरकान वयता देवाच्या उतराचेर सोत माने अनबिलीव म्हणटा तेका हां विश्वास दवरिना ह्या बरयल्ल्या उतराचेर जेजून आमची पातकां खुर्साचेर घेवन मेलो म्हणून आमी विश्वास दवरिना म्हणून आमी नरकान वयता वी गो टू हेल बिकॉज वी आर नॉट बिलिवींग वॉट इज रिटन 1 Peter 2:24 पातकान म्हणूं येता आमी पातकान म्हणूं येता ना जेजूचें फारीकपण केलां तें बेश्टेच जालें न्हू कितें म्हणटा सगळीं पातकान म्हणूं येता नाल्यार जेजून कितें फारीकपण केलां तें बेश्टेच जालें समजता न्हू आमी तेका लागून जाता तितलो टायम कितें करचो पडलो आमकां हें देवाचें उतर शिकल्या शिवाय न्हू आमकां कांयच कळचें ना हें देवाचें उतर शिकल्या शिवाय आमकां कांयच कळचें ना
ताका लागून आमी देवाक आर्गां दिता. हांगा म्हयन्याच्या म्हयन्याक रिट्रीट जाता कोंकणी इंग्लीश. आमी टायम आमचो कितें करता? जायते जाणां आपयता आसतलीं न्हू एकामेकाक, येयना. हांव तुमकां एक टेस्टिमनी तिणी म्हणून आमकां सांगलां शेअर करा म्हणून ही टेस्टिमनी. खूब वर्सां जालीं रिक्वेस्ट आसलो तो कोणी आमकां घेवन हॉस्पिटलांत गेल्ली. हॉस्पिटलांत गेले आनी तुजो घोवाक एक्सिडेंट जालो आनी सिरियस आसलो. आमी तिका जायतें सांगलें जेजून कितें केलां, पातकां आनी दुयेंस घेवन मेला, हे डॉक्टराचो रिपोर्ट घेवन मेला, जायतें तिका एक्सप्लेनेशन केलें. पूण तिका कितें जाल्लें, रिपोर्ट सगळो भितर भरलेलो. आमचें न्हू मायंड आनी उतर एक सांग जाय, मनान आमी चिंतूंक जाय आनी तोंडान पळय उलयता तें एक सांग जाय, दोनी एक सांग जाय. दोनी 1 Peter 2:24 म्हणटा जेजूच्या गायांनी बरी जाली. हांगा डॉक्टर रिपोर्ट घेवन बसल्या जाल्यार काम जातलें? मनान जर डॉक्टर रिपोर्ट आसा आनी तोंडान आसा देवाची उतरां, ऑडियो आनी व्हिडिओ एक सांग जाय आमचो. तेन्नाच आमकां देवाची फेखोणी दी. देवान बरयलेलें आसा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं. केन्ना पळयतलीं? केन्ना पळयतलीं आमी? आतां शिकयलां तुमकां ऑडियो आनी व्हिडिओ एक जालेले तेन्नाच आमी देवान हें बरयलां तें उतर आमच्या जिवितान दिश्टी पडटलें. सो ती बायल भयण दुसरे दिसा तिचो घोव मेलो आनी आमकां मातशें दूख जालें. जेजू आमी मागणें करूंक गेल्लीं न्हू, कितें जालें जेजू? पूण 2 दिसांनी ती आमकां पळय येयल्ली ती भयण मेवळी, आमकां प्रेयराक मेवळी. ती म्हणून लागली, सिस्टर तुमकां म्हणली एक मॅसेज दिल्या आनी तिणी शेअर कर सांगलां सगळ्यांक. तुमचो कांय बुन्यांव ना, तुमी मागणें तुमी बरें एक्सप्लेन केल्लें, पूण म्हाजें व्हिडिओ बंद आसलो. ऑडियो चालू जाल्यार जाता? व्हिडिओ खंय पावल्लो? डॉक्टरागेर, त्या रिपोर्टाचेर. तें जावंक ना, काम जावंक ना. पूण तिणी सांगलें एक बरें, आपणाक पळय लोक आपयतालो प्रेयराक, सिस्टर हांव तें देवाचें उतर शिकलोली जाल्यार म्हज्या घोवाक हांव देवाच्या उतरा उदेशी भायर काडटली आसली. आपणीन म्हाजो टायम खूब वेस्ट केला म्हाका आपयताले तेन्ना. आमी कोत्ता काय असो टायम आमकां कोण आपयता तेन्ना? केला न्हू? आमी सॅटर्डे एकली भयण येयल्ली, ती सदां येता, 6 म्हयने जाली ताका. आपणीन तिणी पयलीं सांगून येयल्ली खंय आपूण 1 वर आयकतली काय 2 वर आयकतली आनी आपूण आनीक येवची ना म्हणून. तूं कोणी सांगलां म्हणून ती येयल्ली. पूण ती 6 म्हयने जाली देवाचें उतर आयकता. आनी आतां तिणी काम मेळ्ळां तिका, रिटायर्ड ती काम मेळ्ळां. पूण लास्ट सॅटर्डे ती म्हाका 1 वराच्या कमी दिसता ती येयली. ती कितें म्हणून लागली म्हाका, सिस्टर 1 उतर पासून म्हाका पुरो म्हणून आपूण येयल्या. तिका टायम ना, ती स्कूल सुटून 4 काय कितल्यांक खुट्टा खबर ना म्हाका, ती स्कूल सुटून ती प्रेयराक येयल्या. 1 पासून उतर मेवल्यार पुरो म्हणून. आमकां कितलो टायम आसता? कितलो टायम आसता आमकां? कामाक वयता आमी, खूब टायम आसा न्हू देवाचें उतर शिकपाक. हें देवाचें उतर शिकल्यारूच आमकां जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना आमकां वावराक घालूंक जाता. नाजाल्यार आमी कितें करतलीं? कॉल टू मी. कोणाक कॉल टू मी म्हणटली? मनशाक फोन करतली न्हू जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता तेन्ना. कित्याक हें देवाचें उतर हांवें सारकें शिकोवंक ना. ताका लागून देवाचें उतर शिकपाची गरज आसा. सेकंड पार्ट कितें म्हणटा? कितें? By whose steps you were healed. You were going to heal.
तूं बरें जातलें म्हणटा. तूं ऑलरेडी बरें जालें जाल्यार तुका बरेंपण कित्याक दिसना. एक प्रॉब्लम येयले आमी कितें करता. हा फोन मारता न्हू रोकडीच. प्रे फॉर मी. आमकां अजून खबर ना. मागण्यांक बसून येवन आमकां खबर ना. युअर फेथ हॅज मेड यू होल, नॉट युअर प्रेयर. आमी येता मागण्यांक पूण आमकां दुसऱ्याच्या मागण्या वरवीं बरी जाली म्हणिना देव. तुज्या भावार्था वरवीं बरी जाली म्हणटा. आयकोंक ना कोणी. तुवें आयकोंक ना. युअर फेथ हॅज मेड यू होल. आतां हो भावार्था वरवीं हांव बरी जालें जाल्यार भावार्थ कितें तर हो समजता कोणा. जाणा जावंक जाय न्हू. ह्या भावार्था वरवीं तर बरी जाली हांव. भावार्थ कितें तर हो. सगळीं जाणा न्हू भावार्थ कितें तें. हा कितें दिसना. बरयलेलें आसा. उतर बरयलेलें आसा की हांव बरी जालें. दिसना तो भावार्थ. आ हांगा कितें आसा नांव. आतां आतां म्हणजे नांव म्हणटा तो आतां. फेथ इज कॉन्फिडन्स इन वॉट वी होप फॉर एंड एश्युरन्स अबाउट वॉट वी डू नॉट सी. दिस इज वॉट द एशियन्स वर कमांडेड टू फॉर. कितें म्हणटा नाव आतां. ओ आतां फेथ. आतां तुका बरेंपण तुज्या भावार्था वरवीं. नाव म्हणटा तो एविडन्स नॉट सीन. तुका दिश्टी पडना. तूं कितें पळयताय तें कितें उलयताय. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी तूं बरें जाल्यार तुका दिश्टी पडना पूण तूं भावार्थ दवरताय अशें सांगता न्हू. तूं भावार्थ दवरताय. तुका आतां भावार्थ दवर म्हणटा तो युअर फेथ हॅज मेड यू. तो भावार्थ तुका बरें केलें जाल्यार तुका कितें जाय. आमी म्हणटा भावार्थ आसा. सो तुका कितें जाय तुज्या वांगडा भावार्थ आसा जाल्यार. कळ्ळें. ओके. रोमन्स 10:17 पळोवया. कितें जाय आमकां तें. कितें आयकोन आयकोन मागीर आमकां कितें जाय. भावार्थ जाय जाल्यार देवाचें उतर म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो. कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडोन भावार्थ उत्पन्न जावचो. आतां आमकां क्रिस्ताचो संदेश म्हणजे देवाचें उतर. आतां भावार्थ जाय जाल्यार आमकां कितें आसूंक जाय आमचेशी. क्रिस्ताचें उतर. उतर जाय न्हू आमकां. उतर सगळो गोत उतर. आनी त्याच उतरान भावार्थ येता. त्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें. तूं जाल्यार तुजी फॅमिली बरी जाली. Concerns by faith comes from hearing the message and the message of all through the word about Christ. कितें म्हणटा हांगा मॅसेज म्हणटा. देवाचें उतर. ही मॅसेज खंय येता. वर्ड अबाउट क्रायस्ट. देवाच्या उतराचे जेजूचे उतराची समजणी वरवीं आमकां भावार्थ येता. सो आमकां कितें जाय. भावार्थ जाय. हांगा कितें करता तुमी. हांगा कितें करता. देवाचें उतर आयकता म्हणजे तुमचेशी भावार्थ वाडटा न्हू. काल म्हाका ही भयण सांगताली. तुजो चेडो
म्हणटा आपूण येयना ना, तुका पायता आनी आपूण रोकडो वयता, आपणाक कसली तरी सर्टिफिकेट जाय, सो आपणाक येवंक जायना, जाल्यार आपणाक पयशे भरूंक जाय. सो तिणी म्हटलें तूं यो आनी बस, तुका पयशे पासून भरपाची गरज ना, ती सर्टिफिकेट येतली न्हू. आनी तसो देवाचें उतर आयकता, ताका मॅसेज येयली, सर्टिफिकेट येयली. कितें केलें तेणी? पयशे भरपाची गरज पडली ना, देवाच्या उतराचे ताका भावार्थ येयले, तेच्याच भावार्था वरवीं हें सगळें जालें. देव म्हणटा न्ही तुज्या भावार्था वरवीं तुका कितें जाय, ताका लागून तुका कितें जाय, ताका गरज आहा देवाच्या उतराची शिकपाचें. बाकीचे फाटल्यान येतले, फाटल्यान येयले न्हू तेणी शिकताना. खूब दीस जालो रावतालो आसतलो न्हू भाव, खूब दीस जालो रावतालो ती सर्टिफिकेट येतलो म्हणून. आनी जेन्ना देवाच्या उतराक बसलो तेन्ना काम जालें. पळयल्यार कितलें सोंपें आहा. आमकां सोंपी कामां नाका, सोंपी मागणी नाका. आमकां कितें जाय, व्हडली मागणी न्हू. एक म्हाका भयण सांगताली, दर्या लागीं आसलें, जंय प्रिचींग करता पळय थंयसर, तिका अशी दुयेंस आसली. तिका सांगलें म्हणटा आपणेन 1 Peter 2:24 म्हूण म्हणून, तुज्या गायांनी बरें जालें. हें आनी कसलें मागणें, हें आनी कसलें मागलें, इतलें इजी न्हू. ताका जालें तेणी, तुका त्या दर्यार आपणेन सांगलें तें मातयेन दिमेर राव आनी माग म्हणटलें. हय, ही मागणी ती आमकां ल्हानपणासून संवय जाल्या. पूण देव म्हणटा म्हजें झूज हांव आनी ल्हानवीक न्हू. तूं वाचताली न्हू मॅथ्यू 28:11, कितले शिकले आमी. कितें म्हणटा, म्हजें झूज सोंपें आनी लो म्हणटा तें. कसलें झूज हें ती, बस आनी आयक. तुजें वजें कितें बरें तें टिचींग आयक, तेंच सांगता मॅथ्यू 11:28 तें. सगळें वजन म्हाका दी. आतां हो बाब म्हणटा कितले दीस जाले तो रावतालो. दुसरें कांय न्हू न्हू. शेअर केल्यार कांय न्हू टेस्टिमनी. ओके, तो रावतालो म्हणटा खूब दीस तें वजें घेवन. आतां शिकयता हांव, आतां वजें म्हणजे कळोंक जाय न्हू आमकां. 11:28 मॅथ्यू 11:28. थँक्यू जीजस. सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओझ्याच्या भारा खाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कोण समाधान करतलो आमकां? संवसारान कोण आसा समाधान करूंक? ना. कित्याक तुमी पळोवंक ना कित्याक पियेता रे बाबा. समाधान जावं न्हू म्हाका. आयकूंक ना. शांती जायी. पियाल्यार म्हणटा शांती मेळटा. कितलो तेंप मेळटली? थोडो वेळ. पूण हो जेजू तो शांती दिता ती तुका शासनाक समाधान तुज्या मनाक शासनाक. हांव थँक्यू होली स्पिरीट. हांव न्हू कालच्या संडे हांव प्रेयराक वयताली आनी म्हाज्या सायडीक एक बायल बसली. तिका हांवें विचारलें तूं खंय वयता? ती म्हणली मंदिरान. मातशी ती घुसपाटली. हांवें मंदिरान वयता काय चर्चीन वयता तूं सिस्टर? ती हांसली. चर्चीन वयता. यीशु के बारे में जानती है? म्हणूंक लागली. इसलिए तो मैं चर्च में जाती हूँ. मैं प्रवचन सुन नहीं, मैं यीशु के पास जाती है मांगने के लिए नहीं, मेरे को सब कुछ दे दिया है उसने. कितें म्हटलें? आमी हांगा कित्याक येता? आमी हांगा कित्याक येता? आमचे जायती भाव भयणां गोडसांक येता न्हू. शॉपिंग लिस्ट. ती म्हणूंक लागले आपूण समाधान मिलने के मेरे को ना यहाँ पे समाधान मिलता है. 1-2 घंटा बैठ के मैं जा रही हूँ. आमी कितलीं जाणां समाधान जेजू कडेन बसून मागूंक येता. अनभावार्थी ती म्हणून ती म्हाका पयल्यान घुसपटली.
पण म्हाजो पवित्र आत्मा म्हाका तेजे तोंडांसून आयकून म्हाकाय शिकोवंक गावलें. आमी देवाची बसता देवाच्या उदारान फक्त समाधानाक लागून बसोंक जाय. हो समाधान तिने म्हाका सांगलें हांव शांती मिलती है मेरे को, यीशु के पास जाने से मुझे शांति देते. मैं कुछ मांगने को नहीं जाती है म्हणून लागली ती. चड रीच अशी दिसनासली, सादी असली, पण कितें म्हटलें तिणे, देवान म्हाका सगळें दिलां. मैं शांति मांगने को नहीं आती हूँ, ये कुछ मांगने को नहीं आती हूँ, मेरे को शांति मिलती है. आमकां कितली शांती मागपाक आमी वयता आनी कितली आमी आमच्या गोडजांक लागून वयता, गोडजोंक लागून वयता. सगळें बरें, सगळें गरजो आमकां जायोच, पूण आमी सारकें स्टेपान वयता. स्टेप आसा तेजें. तो म्हणटा तुमी येयात म्हाजेशी, येयात आफयता न्हू. थोडी म्हाका म्हणटा जेजून आफोवंक जाय न्हू आमकां. तुमी आयकलां, मागड्यांक आफयल्या जेजून म्हाका आफोवंक जाय मागीर हांव येतली. ही कोणाक लायन म्हणटा कम टू मी, ही कोणाक म्हणटा, दोग एकल्याक म्हणटा न्हू. चल आमी म्हणटा जेजून म्हाका आफोवंक जाय, जेजून म्हाका आफोवंक जाय, आफोवंक जाय. कसो आफोवंक जाय? जेजू आमच्याशी कसो उलयता? आपल्या उतरांतल्यान, पवित्र पुस्तकांतल्यान न्हू. आतां हें उतर उलयता म्हणटकूच हो म्हणटा कितें, 11:28 सगळी तुमी कश्ट करतात खोश करतात आणि आनी ओज्याच्या ओज्याच्या भाराखाल आसात ती मोजेशी येयात. आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. करतलो. सगळीं म्हटल्यार थोडीच जाणां या म्हणटा तो. सगळ्यांक सांगता. म्हणजे कोणाक म्हणटा तो? कोण कोश्टान आसा, वजन घेवन बसलेली आहा, खोती दुकानी आसा, तांकां म्हणटा न्हू. सो आमकां सगळ्यांक खोती दुखी आसा ना. मागीर तो कोणाक उलयता? सगळ्या जाणांक उलयता न्हू. जाल्यार आमी म्हणूं येता म्हाका आजुनूय जेजून आफोवंक ना, तुमकां तापोवणें दिलां अशें म्हणूं येता. हांगा तो म्हणटा ऑल म्हणटा तो, कम टू मी ऑल यू हू आर वरी एंड बर्डन एंड आय वील गिव यू रेस्ट. केन्ना आमकां रेस्ट मेळटली आमच्या आत्म्या? हांगा सारकें बरयलां ना, आय वील गिव यू रेस्ट. आमी कितें म्हणटा? रेस्ट इन पीस. केन्ना मरतूक आमकां बरी ती कोणाक दिसतली? मरतकीच न्ही. आरे आमी म्हणिना कितें म्हणटा आमी मेल्या उपरांत? आनी हांगा देव कितें म्हणटा? केन्ना आमकां रेस्ट इन पीस मेळटलो? जेन्ना आमी हे वजन हो भार हो पाटलो घेवन आमी पळय हांगा तो भार काडून जेजूक दितली, तेन्ना आमकां रेस्ट इन पीस म्हणटा देवाचें उतर. हांव म्हणटा म्हणून सांगच्यान तुमी, नाल्यार मागीर कितें जातलें ब्रदर? हेबे तुमकां दाखयता हांव प्रूफ. इंग्लिशीन वाचलेलें हांवें आतां न्हू. कम टू मी ऑल हू आर वरी एंड बर्डन एंड आय वील गिव यू रेस्ट. एकीकडे रेस्ट इन फॉर युअर सोल, रेस्ट फॉर युअर सोल इंग्लिशीन आहा, म्हणजे तुज्या आत्म्याक शांती दितलो आपूण. कोण पळयतलो आमकां मेल्या उपरांत शांती मेवळी हाका म्हणून? आतां तो विचारतलो न्हू कोणी, आगो तूं कित्याक इतलें बरें आसताय बीन, बरें खोशी आहा. पयलीं तूं कितें कितें अशें हितून आसतालें, आतां तूं इतलें कित्याक खोशी? आतां तरी विचारल्यार दिसतलें न्हू रेस्ट इन पीस आहा हितू म्हणून. कितें म्हणटा ब्रदर, आतां दिसतें ना? दिसतलें न्हू? हांसून खोसून आहाले तुमी पळय इतली कित्याक खोशयेन आतां?
आतां न्हू देवाचें उतर देवाच्या उतरान आमकां ताका लागून देवाचें उतर शिकपाक जाय आमी देवाचें उतर गरजेचें जशें आमकां जेवण आमचे कुडीक गरजेचें तशें आमचें हें देवाचें उतर गरजेचें आत्म्यांक जेवण हें आमच्या आत्म्यांक फुडें कितें म्हणटा तो 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find for your rest for your soul. Rest for your soul. तुम्ही जेन्ना आमी वजन दितली आनी तेजें ल्हानवीक तेजें वजन तेजें देवाचें उतर घेतली आमच्या जिवितांत तेन्नाच आमकां शांती मेळटली आमच्या आत्म्याक वाच म्हजें झूं तुमचेर घेयात म्हजे झूज तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें हांगा जिवाक आसा इंग्लिशीन सोल म्हणजे आत्म्यांक आसा आनी फुडें वाच 30 समजी तर म्हजें झूं घेवंक सोंपें आनी वाहूंक हळू म्हजें ओझें म्हजें झूज कितें सोंपें आनी वाहूंक हळू म्हजें ओझें ओहू सारकें लायट आमचें कितें जूळ न्हू म्हणटा तो बर्डन म्हणटा तो आनी आपणाचें म्हणटा सारकें इजी कितें म्हणटा म्हजे लागीं येयात आनी शिकात कोणा कडेन वचून शिकोवंक जाय जेजू कडेन आतां आमच्या तोंडानसून कोण उलयता पवित्र आत्मा उलयता आमी उलयना आमकां म्हाका इतलें येना हांवें हें बायहाटी करूंक ना हांव जेन्ना म्हाका सांग 10:30 वयर तेन्ना म्हाजे मायक दिलो हांवें तेन्ना म्हटलें जेजू हांव कांयच नको कितें प्रीच करूंक जाय तें तूं शिकयतलो न्हू म्हाज्या तोंडानसून सो हांवें हें सगळें प्रिपेर करूंक ना आनी बरोवनूय हाडूंक ना म्हाका जो पवित्र आत्मा म्हाज्या मनान म्हाका सांगता आनी हांव तोंडान सावन उलयतां हे वक्तार हो म्हणटा म्हजें येयात आनी म्हजेशी शिकात कितलें लो आसा तें आनी कितलें इजी हें सारकें सोंपें आमी एकदां येता आनी कितें करता वजन दिता आनी परतें घेता आमी एकूच लायन जाणा यो आनी तुजें वजें म्हाका दियात आमी दिना न्हू दिता आनी मागीर तेजे कडलें शिकना न्हू ते म्हणटा म्हजे कडेन शिका परत तो सांगता दियात म्हाका आपूण सारको हंबल सारको म्हणटा दियात आनी शिकात म्हजेशी आमी शिकपाचें काम करिना आमी वजें दिता आनी परत घेता घेयना परत प्रॉब्लम येयला आमी परत उचारता म्हणजे तुमी परत घेतलय आमी वजें आतां दिलें न्हू आमी तेजे कडलें कितें घेवंक जाय तें वज्याचें कितें आसा आतां आमकां दुयेंस एक रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट जेजूक सांगपाचो हो रिपोर्ट तुज्या हातीन घालता हो तुका दिता तुवें सांगला न्हू तुजें म्हाजें वजन तुका दी आनी तेजे कडलें जूज आमी कितें घेवंक जाय 1 Peter 2:24 तेज्या गायांनी हांव बरी जाली मातशें पेन येयलें जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या हें शिकोवंक जाय आमी हो म्हणटा म्हजेशी येयात आनी शिकात वजन दिया आनी शिकात त्या वजनाचें कितें तेजेर आन्सर आसा लोन आसा म्हणटा थोडी आपणाक म्हणटा लोनान बुरल्या एक्चुली हें पयलीं बोक्साणें मागूंक जाय जेजून आमकां लोन दी सांगूंक ना देवान आमकां पयलींच गरजो आहा ते सगळ्यो तयार करून मागीर मनशाक तयार केला न्हू लोन आहा हांगा
जेन्ना कमी पडटा पूण देव म्हणटा आपणें तुमचे पासत सगळें तयार केलां आनी मागीर मनशाक तयार केला. बोक्सांनी मागूंक जाय, लोन पासून ना जाल्यार बोक्सांनी मागूंक जाय देवाशी. हें रॉंग लोन घेवप. आनी मागीर म्हणटा तो रॉंग जाले पासून तो काकूसवान उचारून आमकां रोखडो बक्षिता आनी ते लॉनाचे जूस काडून आपणाक दी म्हणटा तो. आनी म्हजे लागीं शीक. कितें शीक? खंय आहा उतर हें? फिलिपियन 4:19 हे शीक म्हणटा तो. इजी म्हणटा हे घे आनी तुका जेन्ना उडाश येयलो हे लोन हे हो जे पळय तुमी दिलां तें परत परत उडाश येवचें ना. कोण तरी आसतलो उडास करूंक न्हू. म्हजे लागीं शिकात. कितें शिकात? तें उतर कितें जाय तें. फिलिपियन 4:19 माय गॉड म्हजो देव सोडें जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबाम दौलतींतलें आपल्या सुबाम दौलतींतलें तेजे कडेन आसा काडून काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. हे म्हणटा ल्हान आनी इजी न्हू आमकां म्हणपाचें न्हू आनी सोत मानपाचें. हे इजी काय आमचें वजन इजी लो? आमचो बर्डन चड न्हू पूण देवाचें उतर तो सांगता इजी ल्हानवीक. आपूण तुमी शिकात म्हणटा म्हाजेशी येयात. शिकोवंक जाय न्हू आमी सगळीं तुटलेली फुटलेली न्हू सगळीं. हांवूय खंय खंय तुडून पडलेली. जेन्ना हें देवाचें उतर शिकली तेन्ना म्हाका कळ्ळें खंयच्या गरजांनी हें देवाचें उतर घालपाक जाय. म्हाकाय कितें जालें न्हू आतां कितें जालें एक आतां खबर कितें जालें लोन कोणाक दिवंक बी जाय जाल्यार म्हाका म्हणटा तूं कोणा कडलें घे न्हू. एक टायम आसलो म्हाका कांय खबर नासली लोन आसा म्हणून म्हजो घोवूय बीन ताकाच लागून हें जातालो मातसो. ती म्हणूंक लागली हांवें म्हटलें म्हाका लोन घेवपाची गरजूच ना. म्हाका देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा आनी देवाच्या नदरेन हांव वायट करपाक ना. म्हाका परत तेंच्यांनी केन्ना विचारूंक ना. जालें 5 आतां म्हाका जालें 2-3 म्हयने जाले. एक बूक मेळ्ळो. त्या बुकाचेर सगळें बरयलेलें आसा दिलें म्हणून. लोक पळय विचारता तेंचे पयशे दिले म्हणून बरयलेलें आसा. आतां दिलें म्हणून तो इंट्रस्ट म्हणटा खंय पळय. सो हांव जाणा न्हू म्हजो देव म्हाका त्रासान घालचो ना म्हणून. त्या बुकाचेर बरयलें आनी ती सांगता न्ही कोण तें आमी सगळें दिल्या. कोण उलोवंक तयार ना. पूण हांव जाणा म्हजो देव म्हजे पासत झगडटलो. म्हाका वचपाची ना गरज तेच्या फाटल्यान विचारपाक. समजता? ती म्हाका लोन केन्ना काड सांगताली खूब पयलीं म्हणजे कोणा कडलें घेवन. आनी कोणा कडलें घेवपाची म्हाका गरज ना. म्हजो देव आसा. म्हजो हेल्प कम फ्रॉम हू मेड हेवन एंड अर्थ. म्हाजे सगळी गरजो सगळे म्हाजे स्वर्गा वचून येता. देवान ओसोर आनी पुतीम रोसला त्या देवाक वचून म्हाज्यो सगळ्यो गरजो येता. सो म्हाका कोणा कडेन मागपाची गरज आसा? हांवें सांगलें ना. हांव ओगी रावलें. हांव तोंड धांपून ओगी रावलें. खूब आसा. आनी आतां पळयत जाल्यार बुकाचेर सगळें बरयलेलें आसा. 2010-7 पेड केला फूल म्हज्या देवान. कोणीय जावं पूण म्हज्या देवान पेड केलां न्हू तें. म्हाका परत पेड करपाची गरज ना. आमचो विस्वास आसूंक जाय. ताका लागून आमी सदांच सांगता देवाचें उतर शिका. देवाच्या उतरान शिकता तेन्ना कळटा. आतां म्हाका सडनली देवाचें उतर नासलें हांव कोणा कडलें लोन काडून पे करतलें. पूण ताका ऑलरेडी पे केला. कितें जाता नासलें? टायम आजुनूय न्हू टायम सांगना. आजुनूय आमी जेन्ना शिकता तेन्नाच आमचो नेवो दीस. आयच्यान हांव देवाक जाय तशें करतलें. पयलें फाटलें सगळें पळय म्हूण सांगलां आमकां ना न्हू. त्या लॉनाची न्हू एक टेस्टिमनी भरपूर बरी टेस्टिमनी सारकी. आनी जेन्ना म्हाका लॉकडावनार मेवळी तेजेर हांवें खूब दीस शिकयलें शिकोवपाक. तुमकां आयकूंक जाय टेस्टिमनी? आयकूंक जाय एका मनशाची कितले 1.5
करोड कितले कितले चड पयशे ते 1.5 करोड न्हू इल्लेशे 1.5 करोड 1 करोड 50 लॅक्स कितें दिसता न्हू म्हाका आयकना फुडें न्हू अरे आमी सगळीं कितें लोक सांगता तो आमकां लॅक्स सांगता न्हू चडशे म्हाजे लॅक्स आहा हेजे 1 करोड 1.5 करोड 1 करोड 50 लॅक्स हां 1.5 करोड लोन असलें आनी तेजी बायल अशीच प्रेयरां केल्ली आनी ब्रदर प्रीच करतालो प्रिचींग कोबार जायना फुडें ते ब्रदरीक सांगलें ब्रदर म्हणटा म्हाका सांगपाकूय बसता 1.5 करोड न्हू से आय एम लँडर नॉट अ बरोबर म्हाका दिसता ते डिटोमी 2015 आहा न्हू गो 13 हांव दिवपी आं मागपी न्हू आनीक 2 कडेन आहा ते पळय डिटोनॉमी 2 समोत 28:13 28:13 The Lord will make you head, not a tail, if you pay attention to the commandment of the Lord your God that I will give thee this days carefully followed by them. You will be always at the top, never at the bottom. Deuteronomy 2 समोर कितें म्हणटा आमी सदांच हेड आसतली नॉट टेल 15 फॉर एवर अशें उतर आहा यू आर द लँडर नॉट अ बरोवर ते उतर तेणी ते आवयक ते बायलेक दिले आतां इतले 1.5 करोड लोन आनी म्हणपाक जातलें हांव दिवपी मागपी न्हू आय एम अ लँडर नॉट अ बरोवर जातलें तुमी सांगा म्हणपाक तरी जातलें सांगूंक तरी जातलें पूण आपणें सांगलें म्हणटा पूण ते बायलेन सारकें आयकलें आनी तिणी घरा कडेन वचोन घोवाक सांगलें घोव जीव दिवंक वयतालो आमचे कडेन कितें सिट्युएशन ना एकूच आवाज आयकलो म्हणटकूच दुसरो आवाज येयना म्हणटकूच आमचें कितें आतां एकूच आवाज न्हू दुसरो आवाज तो देवाचे उतर शिकलेली आमी दुसरो आवाज येतालो अरे 15:6 डिटोनॉमी 15:6 खंय 2 समोर 15:16 सॉरी सर्वेस्परान तुमकां बासायला ते पोरी तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो तुमी जायत्या लोकांक उसणें दितल्यात पूण कोणाच लागीं उसणें मागचें नात तुमी जायत्या लोकांचेर पदवी चलयतल्यात पूण कोणूच तुमचे वयर ती चलोवचो ना For the Lord God, Lord, for your will be blessed as He has promised, and you will be lent to many nations, but you will not borrow. Will borrow from none. You will rule over many nations, but none will be ruled over you. कितें म्हणटा पळय For the Lord thy God bless thee as he promised thee, and you
shall lend unto many nations, but true shall not borrow, and you shall reign over many nations, but they shall not reign over thee. कितें म्हणटा आमकां देव हांगा 6 तुमी केन्नाच घेवचे नात म्हणटा, नॉट बोरो म्हणटा न्हू, मागची ना उश्णें. आतां ताका कितें दिलें, हें उतर दिलें. कोणाक दिलें? बायलेन. बायलेन घोवाक सांगलें हें म्हूण म्हणून. घोव म्हणटा आपणाक ईमेल, दारान लोक येतालेच न्हू, मॅसेजी सगळे येताले, पूण आपूण हें उतर म्हणटालो. आनी बायलेन आनी एक विजनूय केलें, आपल्या घोवाक म्हयन्याक काम मेळोंक जाय, पेमेंट लाखांनी आसूंक जायो. काम मेळोन लाखांनी, तसोच ताका काम मेळ्ळें, पेमेंट तसोच. तेणी 6 वर्सां भितर दिसा 1,50,00,000 पेड केले. तो म्हणटा आतां कितें, हांव ते दिसांत आयकलां तेजी फॅक्टरी कितें आहा पळय. तो कितें म्हणटा, आपूण ब्रदरच्या हितून तेणी टॅस्टिमनी दिल्ली, आपूण तूं खंय व्हरता थंयसर हांव येतां टॅस्टिमनी दिवपाक. उतर जाणा जावंक जाय न्हू, उतराची समजणी आसूंक जाय न्हू. आतां ताका उतराची समजणी नासल्या तो जीव दिवन मरतलो आसलो न्हू. कित्याक एकूच तावो आयकूंक येता न्हू आमकां. असल्या प्रॉब्लमान, कसलोय प्रॉब्लमान एकूच तावो येता. जर आमी देवाचें उतर शिकोवंक ना जाल्यार आमकां एकूच तावो आयकूंक येतलो. खंयचो तो? ताका आफोवपाची गरज ना, ताका विचारपाची गरज ना, देवसराक विचारपाची गरज आहा, कितें एडवायस घेवपाची गरज आहा. तो आपुणूच येता काना कडेन. पूण हें उतर आमकां शिकोवंक जाय. तेन्नाच आमच्या ताया कडेन काना कडेन दुसरो आवाज येतलो, बरो आवाज. आतां एका कितें जालें, तेजी बायल शिकली म्हणून ताका आवाज येयलो न्हू, तूं मागपी न्हू, तूं दिवपी. आनी कितें म्हणटा तो, तूं राज करतलें न्हू. यू वील रूल मॅनी नेशन, बट दे वील नॉट रूल ओवर यू. आमी राज गोवायकी दिवन तो सगळ्यांचेर राज करता. आमी जेन्ना आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें करता, तेन्ना आमचेर कोणूच रूल करचो ना म्हणटा तो. कितलें सांगता न्हू, पूण आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय आमी दिसता तें पळयता. थँक्यू होली स्पिरीट. एक भाव हांगा प्रीच करतलो पयले, आजुनूय प्रीच करता तो न्यू क्रिएशनान. तो कसो न्यू क्रिएशनान येयलो, टीव्हीर पयलें तेणी, टीव्हीर न्यू क्रिएशन एड पयलें. आनी तो लोनान आसलो. तो लोनान कसो, ते बोटी कितें म्हणटा तुमी, नो कजिनो तितून खेळटालो. खूब थंय पयशे खूब न्हू खेळपाक, 1000 जाता, 500 रुपयांनी जाता ना न्हू तसो. आनी सारको एडिक्टेड जालो, सारको वयतालो. बायलेचे पासून म्हणटा पयशे घेवन आपूण वयतालो, बाडी मारतालो आनी वयतालो. म्हणजे इतलो लोनान पडलेलो, क्रेडीट कार्ड काय कितें तें कळोन. सो तेतून म्हणटा आपूण सारको बुडलोलो. आतां हांगा कित्याक येयलो न्यू क्रिएशनान, तितून भायर सरपाक एक नंबर दिता काय म्हणून ब्रदर आपणा नंबर जाय न्हू तो खेळपाक. थंय हांव नको, थंय खेळपाक नंबर जावो न्हू. आनी मागीर तो नंबर लायलो म्हणून जिखता न्हू, आनी मागीर पयशे येता खूब. तो आतां नंबर सांगतलो ब्रदर म्हणून तो प्रेयराक येयल्लो. ब्रदर ताका सांगूंक लागलो, तूं उतर शीक, तूं भायर सरतलो लोनाचो. आनी उतर वायट बूक दिलो, वायट बुकाचेर आहा, नाव गॉड हॅज सेट यू फ्रॉम द डेप्थ. आतां देव तुका सगळ्या रिणांतलो सोडयता. आतां म्हणटा वो. आनी म्हाका दिसता सगळे एकावंटान, सगळे म्हाका बँकीचे लेटरां दिसता. आतां नाव गॉड हॅज सेट यू फ्री. नाव तो म्हणटा वाचता खरो, पूण म्हणटा एकदां
मागीर आसूं म्हटल्यार आतां हेणी सांगलां न्हू वाचया दीस आनी रात वाचपाक लागलो. तरी डिझायर मातशें येता न्हू येताली म्हणटा खेळपाक वयतालो मातसो. मागीर वाचता वाचता न्हू एक दीस म्हणटा आपणाक एक डील जाली म्हणटा ना एक तेंचे कोण तरी सोयरो इनोवा गाडी इकतालो आनी तो म्हळ्यार तुमी घेया. आपणा कडेन म्हणटा पयशे ना. तो लोनान न्हू पयशे कशे आसतले पयशे ना. बायलेन 10,000 दवरलेले सांबाळून लिपोवन. तेणी सांगलें ताका आपूण आतां तुका सारकें एडवान्स दिता मागीर 3-3 म्हयन्यांनी तुजे पयशे फारीक करता आपूण. तो तूं घे म्हणटा म्हणून तेणी ताका सांगलें 3-3 म्हयन्यांनी दी आपूण भायर वयता तूं चलय म्हणून गाडी आनी पयशे आपणाक 3-3 म्हयन्यांनी दी. आपूण म्हणटा गेलो आनी ते मागता ते सारके म्हणटालो नाव गॉड एज ताका सांगला न्हू ब्रदरीन ते म्हणून ते म्हणटालो जरी म्हणटा आपणाक कांय जायना पूण म्हणटालो एकदां दिसतालो म्हाका हें कितें उलोवं देवाचें उतर. तेन्ना तो जसो आनी तो मागीर कितें संडेच्या संडे रिट्रीटाक वचून न्हू देवाचें उतर आयकतालो शिकलो न्हू मागीर ताका इजी जालें तें वाचपाक. नाव गॉड एज सेट यू फ्री कित्याक तो येयलो आनी शिकलो बसोन तो देवाचें उतर 3 दीस येतालो रिट्रीटाक. बाडी बीन म्हणटालो देव हें करतलो आपणाक सोमार मेळटलें पूण संडे न्हू खूब येतलो आपणाक असो म्हणून तो बसतालो संडेच्या संडे येतालो आनी रिट्रीट आमकां म्हयन्यान 3 दीस आसतालो 3 दिसाक येतालो. आनी येवन न्हू तो शिकलो आनी म्हणटा सडनली एक म्हणटा आपणाक कस्टमर हे गाडयेन भाडें घेता तो मेळ्ळो आनी ताका घर जाय आसलें म्हणटा. ते घराची डील जाली आनी ताका भरपूर पयशे मेळ्ळे. आतां कितें जालें लोन फारीक जालें न्हू. देव खंयचे वाटेन आमकां सुटयता आमकां कळना पूण आमी म्हणपाचें काम करूंक जाय न्हू. आमकां जाय तशें आमकां सप्लाय आदार येवचो ना पूण तो डिफरंट वे आदार आतां ताका तो म्हणटालो आपूण जोडून तुका दिता सांगलेलें तेणी टॅक्सीचेर न्हू जोडून तुका 3-3 म्हयन्यांनी कितले लाख दिता सांगलेले आपणाचे सुक्तेर. पूण देवान कितें केलें जितलो तेजें खालतीपण पळयलें जितलो तो दस पळयलें देवाच्या उतराक न्हू सारको ताण येल्लो. कोण तरी आपणाचो बिजनेस सिजनान बीन सांडून रावतलो कालांगूट 3 दीस सारको बसोन रावतालो देवाचें उतर आयकूंक. संडेचे संडे देवाचें उतर आयकूंक येतालो. आतां प्रीच करता तो पूण तेणी इतले तस जालो तो देवाच्या उतराक. देवान ताका सगळ्या लोनांतलो सोडयलो आनीक 2 गाडयो दिल्यो. आतां ड्रायव्हर गाडयो आहा तेजे. ज्या मनशाची एक गाडी आसली आनी तेजे लोनान बुडलेलो त्या तेणी देवान ताका कसो सोडयलो उतरा उद्देशी शिकयलो ताका उतरान. ताका लागून तो म्हणटा म्हजेशी येयात आनी शिकात म्हणटा म्हजेशी येयात तुमचें वजन दिया म्हाका आनी म्हजेशी शिकात म्हणटा न्हू. तो शिकलो बसोन एक ल्हान भुरग्या भशेन म्हणटा आपूण शिकतालो न्हू देवाचें उतर. आतां ताका ड्रायव्हर आहा बाडी बीन मारपाची गरज ना. लॉकडावनार मागीर परोटा फॅक्टरी रोटी ती देवान ब्लेस केलो म्हणटा आपणा. तेन्ना तो न्हू पार्टनरशिपान एक रेस्टॉरंट चलयतालो. ते हरशीं बियरी बीन आसताल्यो रॉंग आसलें पूण देवान आपुणूच तें बंद उडयलें. तो सांगतालो बंद उडयलें तें नाका न्हू खोटेपणांतलो आपूण तुका सोडयतलो कितें नाका न्हू देव आपुणूच सोडयता. सोडयलो म्हणटा आनी वयल्यान दुसरें बिजनेस दिलें. सो कितें जाय आमकां सगळ्या प्रॉब्लमांसून भायर सरपाक देवाचें उतर जाय आमकां. आतां ह्या भावांनी कितें केलें 1.5 करोड आनी वो लाखांनी लोन आसलें. देवाचें उतर शिकलें आनी देवाचें शिकोवन ते उलोवपाक लागले दोगूय जाण. तो आय एम अ लँडर म्हणटालो नॉट अ बरो. हो कितें म्हणटालो नाव देवान म्हाका आतां सगळ्या रिणांतलें सोडयलें पूण दिसनासलें म्हणटा आपणाक कांय सोडयलें खूब म्हयने पूण आपूण म्हणून सांगलेलें म्हणटालो आनी देवाचें उतर शिकतालो. एक टायम म्हणटा आपूण भाड्या फाटल्यान धांवतालो. आतां हे टॅक्सीची
ते आपल्या फाटल्यान येता फोनाचेर. पळयता कशें देव कसो डिफरंट. आतां देवाचें उतर पलगोडटा तो हांगा थंय थंयसर सगळ्याक. कितें गरजेचें तें आमी करिना. कितें गरजेचें आमकां करूंक खबरूय ना आनी करिना आमी. करपाचें देवाचें उतर शिकपाचें आनी देवाचें उतरूच उलोवपाचें. सगळ्या प्रॉब्लमांसून भायर सरतले जाल्यार देवाचें उतरूच आसा ताका आन्सर. आतां आमी हांगा कितें करता? काम ना आमकां? काम ना? आतां न्हू आमच्या सगळ्या सोयऱ्यांक बीन कळोन येयलें आमी बिजी आसता म्हणून. आमकां खंय तरी फोन बीन आतां चड येयना. कित्याक कळ्ळें न्हू आमचें आमी हांगा थंय आसता म्हणून. काल म्हाका फ्रेंड म्हणटा, आगो कितली बिजी गो, रोखडो फोण्या पावलें मुगो तूं. आतां कालच्या विकान मारगांव. हे बाबा काम म्हजें म्हटलें हांवें. काम जशें तुमी कामाक वयता तशें हें म्हजें काम. म्हाका करूंकूच जाय न्हू काम. हें काम न्हू देवाचें उतर परगोडपाचें. व्हडवी काय न्हू म्हणटा. एक तुजो कायदो. हे जण एकल्याचो कायदो हे देवाचें उतर परगोडपाचें एक काम. व्हडवी काय न्हू हांव प्रीच करता व्हडवी काय हांव कांयच न्हू. प्रीच करता फक्त पवित्र आत्मा. तो म्हणटा आपूण शिकोवणदार. आय एम अ टिचर. मागीर तो शिकयता न्हू. ही इज टिचींग यू न्हू. हांव कोणूच न्हू. आमकां फक्त शिकयता तो हे देवाक पवित्र आत्मा शिकयता. तो फक्त म्हणटा तो तुमी शिका हे देवाचें उतर. आनी पवित्र आत्म्यांक कितें गरज आहा आत्म्यांक? कितें गरज आत्म्यांक? प्रीच करूंक कितें गरज आत्म्यांक? पवित्र आत्म्यांक प्रीच करपाक कितें गरज? आतां आत्म्यांक कितें जाय? आत्मा म्हणटकूच ताका कोट जाय न्हू. आं कितें जाय? कोट जाय न्हू. तो सोदता आसतलो कोट कोण दिता काय म्हणून. हांव ना म्हाका एक काम आसा. हांव ना आतां अवेलेबल ना मागीर पळोवया न्हू. हांव सांगताली हांव पयलीं न्हू रेनी सिजनान म्हाका 6 म्हयने म्हज्या कामाक न्हू 6 म्हयने रेस्ट 6 म्हयने काम बीच लायन. सो हांव ताका कामाच्या वक्तार आतां म्हाका काम आहा न्हू. आयज घेवचें न्हू बायबल क्लास संडे आहा न्हू. दुसरे दिसा केन्ना फ्री आहा तेन्ना पळयतात आत्म्यांक सांगतालें आतां घेवया क्लास. पूण तो फेथफूल न्हू. तो शिकयतालो तांकां. तो रागार जायना. तूं केन्ना म्हणटा वय हांव तयार आहा तेन्नाच तो शिकयता तुज्या तोंडांतसून. हें म्हाजें म्हाका तेन्नाच शिकयतालो तो. हांव ना म्हणटाली तेन्ना तो मागीर ओगी रावतालो आसतलो वेटींग लिस्टार. केन्ना येतलें म्हाका तो रावतालो आसतलो. केन्ना हें म्हाका सांगतलें म्हाका आतां शिकय हांव शिकयता हांकां. आनी खरें म्हटल्यार त्या टायमाचेर म्हाका जायते जाण सांगताले पापा सुद्दां 24 hours यो न्हू देवाचें उतर शिकोवपाक. हांव शिकयता न्हू. हांव वयता न्हू काम करून सुद्दां हांव वयता न्हू देवाचें उतर परगोटूंक. तरी म्हाका कितले आवाज येताले पूण हांवें न्हू खूब फार हांव सांगता पवित्र आत्म्यांक वेटींग लिस्टार दवरलेलो. वेटींग लिस्टार आमी दवरता न्हू. राव मागीर तो रावलो आसतलो म्हाका पळयत म्हणटालें हांव. जेन्ना हांव सोयरानान केन्ना येयली जाणा सारकी लॉकडावनाचेर. ताका लागून हांव म्हणटा लॉकडावन येयलें तें म्हाका बऱ्याकूच येयलें. म्हाका सोयरानान येवपाक म्हाका सारकें उबें. हांव जें म्हणटाली हांव कोत्ता देवाचें उतर. हांव वयता न्हू कामाक आनी देवाचें उतर परगोडटा न्हू. तें सारकें नासलें. पूण सोयरानान जेन्ना येयली हांव तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांवें कितें करूंक जाय. म्हाजो कायदो कितें. म्हजें काम कितें संवसाराचें. जेजू एके कडेन न्हू ते 5 उणें आनी 2 नुस्तें खावन तेच्या फाटल्यान लोक येतालो. तांकां कितें म्हटलें तेणी
आ जेवणा पासत येवं नाका कितें सोंपता तें देवाचें उतर सोंपता म्हाका याद येयना आतां तें अशें म्हणटा आनी तुमी फाटल्यान धांवात जें कितें साशणांक तें हय जें कितें साशणांक कितें पळय उरता तेज्या फाटल्यान धांव कितें उरता साशणां देवाचें उतर हें जेवण कितें जाता जेल्लें कितलीं वर्सां उरता हां जेवण जेयलें आनी कितलीं वर्सां उरतलीं हां फाल्यां न्हू थोडेच दीस म्हणटात तेजे फाटल्यान धांवूं नाका म्हणटा तो धांवा म्हणटा ते देवाचें उतर कितलो तेंप उरतलें गॅरंटी आहा ताका साशणांक हांव आतां केन्ना शिकलेलें हें देवाचें उतर स्टार्टींग कानान आयकून म्हाका देव आतां उडास करता न्हू हें देवाचें उतर न्हू सारकें तुका उडास करतलें केन्ना तूं उबें रावता पवित्र आत्मो सांगता तेन्ना तूं उबें रावतलें तेन्ना तुका हांव तोंडान उतरां घालतलो पूण शिकोवंक जाय न्हू एकी कडेन म्हणटा पवित्र आत्मा हांव तुका उडासा काडटलें जें कितें तुवें शिकलां पळय तें उडासा काडटलें आतां शिकोवंकूच ना जाल्यार उडासा कितें हाडटलो आनी मोबायलान जर एक फायल इम्पोर्टंट कितें आहा तें सेव करूंक ना जाल्यार ती आमकां मेळटली कितें येतलें आन्सर नॉट सेव फायल नॉट फायंड हय फायल मेळना म्हणटलें तशेंच जेन्ना पवित्र आत्मा तूं म्हणटा शिकोन आसतना उबें रावता प्रीच करूंक पवित्र आत्मा तुका सांगतलो कांय सेव करूंक ना तुका कितें उडासा काडूंक हांव तेणी बरयलां तुका शिकलां तें हांव उडासाक हाडटलो आतां शिसांक शीस आं 6:27 जॉन 6:27 काउंट कोण दितलो आमकां हें जेवण साशणांक तेंकता तें कोण दितलो हें साशणांक तेंकता तें जेवण देवाचो पूत म्हणटा न्हू जेजू दितलो आमकां हें साशणांक तेंकता तें तेजें उतर तो म्हणटा थंयचो खाणा पिणाच्या जेवणा फाटल्यान तुमी धांवूं नाका सोंपता त्या जेवणा फाटल्यान जॉन 6:27 सो तसलें आमी जेवणा फाटल्यान धांवूंक जाय तें कितें देवाचें उतर म्हणटा न्हू कसलो जेवणाची खबर करता तो आत्मीक काय कुडीच्या जेवणाची खबर करता आत्मीक जेवणाची खबर करता तें जेवण साशणांक म्हणटा तेंकतलें But do not be so concerned about the perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life and that the Son of Man come to give you. For God the Father has given me the seal of His approval. कितें म्हणटा हांगा concern about do not concern about the perishable things that like food. जेवण ते काबार जाता न्हू ते उरता साचना जेवण जेयता तें आमी सकाळीं दिल्लें तें सांजचें बीन फाल्यां बीन वयतलें न्हू तसल्यो खबरो तेजे फाटल्यान तुमी धांवूं नाका स्पेंड युअर एनर्जी तुमची घोटाय तुमची शक्ती आसा ती कित्या फाटल्यान धांवा फॉर इंटरनल लायफ that the son of man come to give you can give you कोण दितलो आमकां हें साशणीक जिवीत साशणीक जेवण हें आत्म्याचें जेवण देवाचो देव म्हणटा आपणाचो पूत दितलो तुमकां आनी ते स्पेंड कर म्हणटा टायम एनर्जी कोणा फाटल्यान देवाच्या उतरा फाटल्यान हे तेज्या फाटल्यान तो तेजो पूत आमकां शिकयता आतां न्यू टेस्टिमेंटान तो मरोंक नासलो तेन्ना कोण शिकयतालो जेजू शिकयतालो न्हू त्या जेवणा फाटल्यान आतां पवित्र आत्मो सगळ्यांच्या तोंडांसून उलयता ते जेवणा फाटल्यान धांवा म्हणटा तो प्रिचरा फाटल्यान शिकोवणदाराच्या फाटल्यान धांवा म्हणटा हां हांगा कितें सांगता देवाचें उतर दिता तेच्या फाटल्यान धांवा म्हणटा तो देवाचें उतर द
तेज्या बापायन म्हणटा ताका धाडला गिवन मी द सील ऑफ तेणी सारके पवित्र जेजूक सारके शिकोवपाक त्या वेळाचेर जेजू शिकयतालो न्हू शिसांक कोण शिकयलें देवाचें उतर जेजू शिकयलें कितलें आयकलें शिसांनी शिसांनी आयकलें हां आयकलां पूण तेंच्यांनी वेव्हरान घालूंक ना जेम्स 1:22 म्हणटा न्हू बी डू नॉट बी अ हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ती शीस कितें जालें आयकपीच जावं नाका म्हणटा आयकपीच जावं नाका म्हणून तुमी कोळण्यांनी देवाचें उतर घाला आमी हांगा आयकपीच जाता काय आमी कोळण्यांनी घालता घरा वचोन शीस कोण जालें आयकपी जालें न्हू कितें शीस कोण जालें डिसायपल आयकपी जालें काय डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आयकपी आमी कोण जाता आमी आमकां विचारूंक जाय आमी खरेंच आयकपीच जाल्या काय आमी कोळण्यांनी करता काय हें देवाचें उतर कितें सांगता तें इवन आमकां सायबीण माई कितें सांगता सायबीण माई कितें सांगता आमकां सगळीं सायबीण मांयची भक्तां सांगा कितें सांगता आमकां ती आयकात म्हजो पूत कितें सांगता तें आयकात कोणाक म्हणटा आमी आयकता तिणी सांगला स्पश्ट बरयला जॉन 2 चॅप्टरान म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करात आयकात म्हटल्यार शीस कितें करतले आसले आमच्या भाशेन आयकतले आनी बसतले आसले न्हू ती दोळां भरतले आसले थंय जातली आसली आमकां ती बसून आमकां आमी माय म्हणटा पूण ती पासून आमकां सांगता तुमी म्हजो पूत हें देवाचें उतर कितें सांगता तें करात आमी करता काय आमी आयकपीच जाल्या जॉन 2:5 करात म्हणटा ती बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ती सांगता आनी देवाचें उतरूय सांगता तुमी आयकपीच जावं नाका पूण देवाचें उतर तुमच्या कोळण्यांनी घालात देवाचें उतरूय सांगता आनी ती आमकां सांगता सेम न्हू करात म्हणून आमी आयकपी जावंक जायना आमी हांगा येता ते शिकात आनी कोळण्यांनी घालात ते कोळण्यांनी घालात भिवो नाका काल आमी शिकतालीं न्हू कित्याक भिवो नाका कुडीचो जीव काडटा ताका तुमी भिवो नाका पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो जीव काडटा ताका भियेयात म्हणटा तो पूण आमी कित्याक भियाता कुडी खातीर न्हू सो आमी केन्ना कुडीक भियातले आमकां तेन्ना देवाचें उतर नकळो पळय तेन्ना केन्ना आमी कोळण्यांनी हें देवाचें उतर घालिना तेन्ना आमकां भिरांत येतली देवान आमकां भिरांतीचो देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना बोगर मोगाचो सेल्फ कंट्रोल आपदपणाचो आत्मो दिला न्हू सेल्फ आपदपणाचो पूण आमकां एकदां प्रॉब्लम येयलो म्हणटकीर कितें जाता देवाचें उतर कोळण्यांनी घालता आमी काय आमी लिसनर हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जाता जेन्ना एक प्रॉब्लम येयले तेन्ना आमी कितें जाता आयकपीच जाता आनी देव कितें म्हणटा आयकपी नाका डुअर देवाचें उतर तुका सांगता त्या सिट्युएशनान भियो नाका म्हणून भियो नाका काल आमी शिकले ते मॅथ्यू 10:28 काल शिकताली न्हू आमी हय
ओतम्याचो जीव काडू नाका, भियो नाका, कुडीचो जीव काडटा ताका. सो हे संडे कितें जालें, सॅटर्डे ती पयलीं येताली तिचो घोवान ती, आनी ती मातशी येता आनी तिका मातसो दुबावूय आसा. ती म्हाका म्हणूंक लागली, तुमी हांगा येता ती सगळीं शिकयत, म्हणजे हांगा येता ती सगळीं मिसाक वयता. म्हणलें हय, कित्याक ना, कोण कोण विचारता आपला. तिणी विचारलां न्हू, हांव उबी आसलें तेजे कडेन, हांव येवन बसलें न्हू, हांगा एक भयण शिकयताली, तिणी कितें सांगलें, लास्ट संडे आपूण मिसाक गेल्ली. सांगा पळय कितें रिडींग आसलें तें, तुमी सगळीं गेल्लीं न्हू. कितल्या जाणांनी हात उगडलो म्हण जाणा, कितल्या जाणांनी आन्सर दिलो. 25 लोक आसलो, मागीर सुबेज जालो. 25 आसलीं जाणां आमी जाणां, सगळीं धरून न्हू. 25 जाणां म्हणजे तरी 20-25 जाणां आसलीं. सो कितल्यांनी हात वयर केलो म्हण जाणा, हांव रिडींग जाणा म्हणून. एकल्यांनी सांगलें पूण सारकें सांगूंक ना. ओत्मो आनी ओत्मो, ओत्मा आनी ओत्मो, कळ्ळें. ओत्मे आनी ओत्म्याचें शिकयताले. सो आमकां मिसाक वचून कितें करूं सांगलां, एटेंडन्स स्कुलाक वयता तसलें दी सांगलां. डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सांगता न्हू, कितें आयकता तें कोळण्यांनी घाला. सकाळ फुडें कितें आयकलां तें सगळें कोळण्यांनी घाला. मागीर येवन कितें सांगता न्हू, सिस्टर हांव एकलीच आसता न्हू घरा, कोण ना म्हजेशी. मिसाक गेल्ली, हय. कितें म्हणटा मिसान, पाद्री प्रिस्ट कितें म्हणटा, सर्वेस्वर म्हजे सवे आसा न्हू, सर्वेस्वर म्हजे सवे आसा म्हणटा न्हू. सर आमी कितें आयकता तें बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जाता. आं हांवें तिका सांगलें, आमी हांगा तुमी पळय वयता मिसाक बसून तें तुमच्या कोळण्यांनी घालूंक शिकयता. आयकतान तें कोळण्यांनी घालूंक आमी तुमकां सांगिना, कोणाक तरी सांगलां मिसाक वचो नाका म्हणून. आमी फोंड्या बसून येता तांकां आमी स्वता तांकां मिसाक धाडटा पयशे दिवन. पूण ते तुमी डुअर ऑफ द वर्ड सांगता न्हू, आयकपीच जाता न्हू. ते आमकां रिडींग बीन कोण सिस्टर, ओके कोण, ओके कोण म्हणूंक जायना न्हू. फर्स्ट रिडींग सेकेंड ओके कोणा, थर्ड रिडींग कितें तो डायरेक्ट म्हणिना, असो करिना. गॉस्पला प्रमाणे, मॅथ्यूआ प्रमाणे, जॉना प्रमाणे, लुका प्रमाणे, मार्का प्रमाणे म्हणटा. कोणा कशें म्हणटा. आमचें काम कितें आसलें, ह्यो घरा येवन तेणी म्हटलें जाल्यार तेणी दिवंक ना जाल्यार डिटेल. हांगा आमी तुमकां सारकें रेडीमेड दिता, पूण तेंचे तशेंच तितलोच लिमिटेड टायम आसा तांकां. काय तुमकां म्हटलें जाल्यार तुमी घरा येवन सोदूंक जाय न्हू, आनी कोणांनी घालूंक जाय न्हू. कितें म्हणटा, घरा येवन कोणी सोदपाचें, तेणीच दिवंक जाय. थँक्यू जिजस. कोण तरी आहा डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. सो आमी कित्याक देवाचें उतर शिकोवंक हें जाता जाल्यार आमी खूब लोकांक पळयल्या ती कितें म्हणटा थंय मिस जाता आनी खूब लोक येयना. हांव जज करिना, आमी कितें शिकयता हांगा देवाचें उतर. आनी जेजून देवाचें उतर खंय शिकयलें, खंय शिकयलें, दर्या देगेर, घरांनी. मॅथ्यू माठ्ठा मॅरी, परत मॅरीन केस धुले ते कोणागेर, 2 घरांनी आसा, घरांनी आसा न्हू. मागीर
दोंगराचेर कितें शिकयलें उतर. सो तुमकां कितें कितें जाय तें सिस्टम आसा न्हू, थंय वचोन तुमी शिकपाचें न्हू. पूण देवाचें उतर शिका म्हणटा कितें बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर कितें सांगता तें कोरा म्हणटा देवाचें उतर. तेन्नाच आमकां कितें मेळटलें, सुटका मेळटली आमकां. सारकें हांव कितें सांगता. पूण पळय पवित्र आत्मा कितलो हें आसा तें बायलेन म्हाका कशें विचारलें. हांव अशीच येताली कशें विचारलें तितल्यान तें प्रीच करता त्या भयणीन सांगलें लास्ट संडे पूण मिसाक गेली सगळ्यांक रिडींग विचारलें. ती कितें म्हणटली पवित्र आत्म्यान आन्सर दिलो. हांवें काय ती भयणी कडेन वचपाक ती भयण फुडें आसली आनी हांव फाटल्यान नित्य येयल्ली. हांवें एक सांगलें म्हणपाचें न्हू, हांवें सांगूंक ना. कितें म्हणटा सगळ्याक आमी देवाच्या उतराची कोडणी दाखोवंक जाय, शिकोवंक जाय. काल संडे आमी वास्को वयताले आनी आमच्या थंयसर एक हें आसता केन्ना केन्ना संडेचें तियात्र आसता. अहो कितली गर्दी चाळीच नासली, सगळी भायर रावलो लोक रस्त्याचेर बीन. कित्याक तियात्राक. ओके बरें. ती जाणां मागीर तियात्राक येताना कितें सांगतली खबरी जाणा तुमी? आं कसल्यो? तियात्राच्यो सगळीं सांगतली न्हू. तियात्रान अशें जालें तशें जालें, तिणी मातशें अशें रॉंग केलें, मातशें अशें करूंक जाय आसलें. सगळें आमी उलयता तरी न्हू एकामेका कडेन. आं कितें म्हणटा. हांवें संडे लोकांक मिसाक वयताले पयले, तो लोक कितें खबरी करतलो. कितें गरजेचें करतले. बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड काय हियरर. हांगा येवन न्हू JCLMचेर टिचींग आयकून न्हू कितल्या जाणांनी आपणाचें जिवीत बदल्लां. एकलो भाव म्हाका हांगाच सांगतालो, आपूण छेरमावाच्या टायमार मिसाक वयतालो. छेरमावाच्या टायमार 15 मिनटांनी आपूण च्या पिवन येतालो. हांवें म्हणलें कितें खंय ना ते तुमी मिसाक सिस्टर. स्वता तेणी म्हाका सांगलां ते डायनींग टेबलाचेर. आनी दुसरो आनीक कितें सांगूंक लागलो, तुका कांय नको सिस्टर, तूं कितें जाता तें फाटल्यान. हांवें म्हणलें हय. पूण आमी जेन्ना हांगा येयले देवाचें उतर आयकलें, तो म्हणटा आपूण पयलीं आतां खुर्चेर बसता आनी खंय तें आतां तूं आतां खंय वचना सिस्टर. कित्याक देवाचें उतर कळ्ळें न्हू. बी डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. कळ्ळें कितलें इम्पॉर्टन्स जाता तें. आमी शिकयता कशें देवाचें. तुमी खंय आयकता बरें खबर. सगळ्याक देवाच्या उतराची गरज आसा. सो बरी खबर आपूण तें आयकून आमी हियरर फकत आयकपीच जाता, कळण्यांनी घालपाक जाय. एके उतर कळण्यांनी घालपाक जाय. हांगा आमी शिकयता फक्त देवाचें उतर शिकात आनी तुमी तुमच्या कळण्यांनी घालात, तेन्नाच तुमकां बरेंपण मेळटलें. आमी म्हणटा पयली बी जेजून वपाक शिकयल्ली न्हू. पयली बी कितें जालें जमनीर पडलें आनी fell on the path वे. सो कितें जालें, कित्याक गेलें आनी खाल्लें. हय. आनी एकले कोण म्हणटा सुकण्यांक भूक लागलेली. खंयचे बीची खबर करतात. आमचे काळी जमीन. कितल्यो जमनी आसा आनी बी कितलें आसा. आं आनी बी म्हणजे कितें. आं वर्ड ऑफ गॉड. आतां सुकण्यांक भूक लागली, सुकण्यांची खबर करना तो वपाऱ्यांनी उलयता. तो कसली खबर सांगता, वपाऱ्यांनी सांगता न्हू. आमी कशी पळयता ती म्हणटा भयण भूक लागली म्हणून खाल्ल्या खंय बी. हें सारकें. ती बी देवाचें उतर तुज्या काळजान पावलें आनी तें रोखडेंच देवसारान कित्याक गेलें. कित्याक गेलें. काळजान रिगोंक ना. तुका मागीर मेळटा.
कित्याक मेळोंक ना? कित्याक गेले रोखडेंच? बावळतुळे आं आनी कितें सांगा बेगीन सांगा. तूं सांगू नाका. हां ओके तूं सांग. हय कायजान खंय देवाचें उतर पडलें ते रोखडेंच येवन खाल्लें देवचारान येलें चोरून. कित्याक गेलें? जाणा ती आन्सर सांगू नाका. सगळ्यांक मागीर मेळटा हांव रिटेट केलेली सगळी. स्पेशल क्लास घेवया न्हू ब्रदर तेंची. कितें म्हणटा ब्रदर? आं स्पेशल क्लास घेवची पडटली तेंची. कित्याक गेले? मॅथ्यू 13:19 न्हू काय? आं 13:13 ते आहा 13:13 ह्या उतराची जर समजणी मेळोंक ना हे ओपारीची आनी म्हाका कांय समजोवचें ना फुडें न्हू ब्रदर. सारकें गांठीक मारा हें दुसरे फारा हो आन्सर म्हाका नाका तुमचो. मेळ्ळो आन्सर? हां ही ओपारीची जर तुमकां समजणी ना म्हणटा तो एक म्हाका दिसता मॅथ्यू 13:13 जाल्यार आनी म्हणटा कितें तुमकां कसलीच समजणी मेळची ना. कित्याक लागून बी येयली तुजी? थँक्यू. कित्याक लागून बी येयली? पियादात. आं आन्सर कितें येयल्लो? कळ्ळें? गांठीक मारा. ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी ही बी रोखडीच देवाचें उतर घातलेलें रोखडेंच चोरून येलें. कित्याक? समजणी ना. हांगासून भायर सरलें कोणी कितें कितें सांगलें बी चोरून येली. कित्याक? ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून म्हणटा तो बायबल सांगता. देवाचें उतर सांगता न्हू. वाचू कळो नाका गो. देखून दुसरे फावट आन्सर सारको येवंक जायो. देखून हांव ओपाऱ्यांनी तांचे कोडे उलयतां. कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकुनूय तांकां आयकोना आनी समजयना. ओके हे आयकोनूय तुमकां हे देवाचें उतर आयकोनूय तुमकां समजना. कितें म्हणटा तुमचे म्हणजे कितें तरी म्हणटा न्हू आयकून दोळे आसून तुमी कोडी म्हणटा आत्मीक आं हे दोळे आहा आमचे बरे. आं तो जेजून चडसो बायबलान स्पिरिच्युअली उलयता आत्म्याक उलयता तो ही भाशा. आतां तो हांगा म्हणटा तुमी पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना आयकून आयकून तुमकां समजोचो ना. 13:19 पळय 19 आन्सर आहा. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात तीं वाटेर भोंपलोल्या पिया सारकीं. देंवचार येवन तांच्या काळजांत भोंपलोलें तें काडून व्हरता. कित्याक व्हरता? तितून आन्सर आहा. समजना म्हणून देवचार येवन एकी कडेन इमिजिएटली म्हणटा रोखडोच येता आनी व्हरता. कित्याक तुमी देवाच्या उतराची समजणी घेयना म्हणून फक्त आमी आयकपी जातात म्हणून. मागीर चोया म्हणटा मागीर पळोवचें न्हू मागीर चोवचें मागीर वी वील सी लेटर ऑन दीस वर्ड ऑफ गॉड. मागीर म्हणटा राव न्हू काजार जावनी
मागीर देवाच्या दोगांय वांगडा देवाच्या उतर सव करतली मागीर भुरगीं मला म्हणजे भुरगीं व्हडलीं जावन इस्कुलाक वचनी मागीर कॉलेजीक वचनी लग्न ओके काजार जालें म्हणटकूच ते नाच जालें ताका इस्कुलान पावंक जाय मागीर चोय बराबर जालें देवाचें उतर खंय गेलें मागीर चोय मागीर म्हणून येतालें देव नाव म्हणटा नाव नाव फेथ इज नाव एवरीथींग नाव म्हणटा तो आतां आतां ब्रदर म्हणटा मागीर मागीर पयलें ब्रदर देवाचें उतर काम जालें मागीर मातशें नातीचें काजार जावनी मागीर फ्री मागीर आं कितें म्हणटा पळय मागीर पंढूर म्हणजे मागीर जाल्यार केन्नाच येवचें ना टुमारो नेवर कम येता फाल्यां करुया म्हण जाल्यार कितें म्हणटा तुमी मागीर मागीर कित्याक बी येरी चलून आं आतां आमी हांगा कितें करता हांगा अंडरस्टँडींग देवाच्या उतराची समजोणी दिता तुमचे उद्देशूनच तुमच्याच एग्जाम्पलांनी आमी समजोणी हांगा येता ती दिता न्हू पवित्र आत्मो कित्याक आमकां बरें म्हणून न्हू हां समजोणी ना म्हणून आमचे देवाचें उतर चोरून येलें आनी कोणी दिलें चोरूंक चोराचें काम कितें सगळीं जाणां चोराचें काम कितें तें पूण ताका एंट्री कोण दिता दार कोण उगडटा जॉन 10:10 म्हणटा चोर येता सोयरो येयलो तुमगेर दार कोणी उगडलें तुवें उगडलो हय दार उगडलें मागीर तेणें कितें केलें चोराक तर आमी घरान भितर घेतलें जाल्यार कितें जातालें हां दार उगडल्यार चोर कितें वतलो घरान तेजें काम कितें चोरपाचें तो चोरतलो कोणी दार उगडलें तो चोरलें जाल्यार ताका म्हाका एक बरी सिस्टरीन काणी सांगलेली सांगू तुमकां मागीर ब्रादरूय सांग तेजे ती सांगू मागीर ब्रादर काणी सांगली एक बायल आसली खंय एक बायल आनी तिका एक चेडो आसलो चेड्याक जोर येयलो चोराक जोर येयलो आतां कोण ना आतां चोरागेर व्हरपाक आनी चोर येयलो खंय चोराक दार तेणीच उगडलें न्हू चोर येयलो आनी चोराक सांगलें चेड्याक सांगलें बाबा मामा येयला तुका दोतोरागेर व्हरो कोण येयला मामा येयला तुका दोतोरागेर व्हरपाक तो पळयत उरलो ना म्हाका चोरूंक जाय तें नाल्यार मातशें चेड्याक दोतोरागेर व्हरात मागीर तुका चाळीत धा तूं चोर म्हणून तेणी दोतोराक हाडलो न्ही तेणी आनी दोतोराक दाखयलो चेडो बरो जालो तेणी सांगलें घे चाई आतां चोर तुका जाय तितलें तो कितें म्हणूंक लागलो मामा केला न्हू म्हाका तूं म्हाजो आतां मामा आनी हांव तुज्या भयणीच्याच घरांतलें चोरूं आमचे कडेन न्हू उलोवपाकूय हें आसता न्हू कोणा कडेन उलोवपाकूय टॅक्नीक न्हू उलोवपाक मोगान उलोवंक शकता न्हू तीच उतरां आमी ए चोरा म्हटलें ताका तिणी मामा म्हटलें म्हणजे आतां आमी आतां घरान बसून एक मोग बाय आं बाय बाबा म्हटल्यार कितें दिसता घरान बसून आमी मोग आसता न्हू त्या उतरांनी आतां हेजेर कितें मोग आसलो न्हू उतरान चोर बदललो न्हू पूण आमकां आतां कळटा कितें तरी समजून येता कोण वायट रस्त्यान आतां ताका तर आमी बरो मोग दी जाल्यार कितें जातलो तो मनीस उतरां उद्देशी न्हू आमच्या कसो चेंज जातलो मारून इवन आतां भुरग्यांक बसून आमी उतरां उद्देशी बाबा बाय म्हणजे अशें आमी चेंज करूं शकता न्हू बरीं उतरांनी एक उतर आमी तापोवनूय सांगूं येता एक उतर आमी बरें समजोनूय सांगूं येता पूण आपणाचेर आसा आतां हे चोराक चोर म्हटलेलो जाल्यार तो कितें जातलो आसलो तेणी कितें म्हटलें मामा रिलेशन म्हणजे हांव सांगता म्हणजे एका रिलेशनान बसून आमी जर मोगाची उतरां भितर घालीत जाल्यार रिलेशन कशें जातलें बरें जातलें न्हू आतां ब्रादरीन मागीर सांगली गोवायकी एक म्हणजे स्टोरी आं
एक जाणटी माय आसली खंय, जाणटी माय आसली आनी तिंगेर 3 जाणां, एकलो न्हू 3 जाण चोर येयले. तिणी तांकां बरें बाबा बाबा करून जेवण चाव सोयरे येयना तशें केलें. एकलो बसलो आनी बरी खबरी सांगूंक लागलो खंय. दोगांनी चोरले खंय आनी गाडयेन घातले. आतां तिणी तांकां बरो परामर्श केल्लो न्हू. आतां हे चोरतले तेंचे, चोरूंक जातलें? बरें पोटाक घातलां, चोरूंक जाता? कोणी दिवंक ना तसलें जेवण दिलें, चाव बा दिली, गाडयेंतलें सामान हाडलें आनी परते दवरले. जाता हें सगळें? जाता न्हू. कोणी अनोखी येयलो, आमच्या घरांतले चोरूं येता, आमी जर मोगान तांकां रिलेशन दीत जाल्यार आं कितें म्हणटा? आमचेर आसा न्हू तें कशें आमी पळयता. तिका खबर आसतली ते चोरून येयल्या म्हणून. पूण तिणी कितें केलें आसूं, मोग दाखयलो न्हू. जेजू आमकां कितें सांगता? कसो मोग करूंक जाय आमी? कोणाचो मोग करूंक जाय? हे चोऱ्यांचो मोग करूं येता? तो चोरूंक येयला, तेजो चोरूंक ताका धांवडूंक जावो. चोरूंक येयला तेजो मोग करूं येता सिस्टर? ब्रदर ना म्हणटा. कितें म्हणटाय तूं? तूं कितें म्हणटाय? कितें म्हणटा? आमकां एग्जाम्पल मेळटा बायबलान? मेळटा. जेजून कोणाचो मोग केलो? कोण नाकारतलो, कोण विकतलो, तेजो मोग केलो न्हू जेजून. चोर हे चोर कवळो म्हणून तो मोग करूंक नाका आमकां? आं एकामेकाचो मोग करप म्हणजे कोणाचो मोग कर म्हणटा तो आमकां? दुस्मानाचो. दुस्मान तुजें बरें चिंत्तलो? दुस्मान म्हणजे ते कळटा कोण तो? कोण तुजें सदांच वायट चिंत्तलो न्हू, बरेंपण चिंत्तलो. तेजो मोग कर म्हणटा, तेजो मोग कर. जाल्यार आमी कोणाचो मोग? हे 2 हे स्टोरीनी तुमकां कितें कळ्ळें? कोणाचो मोग करूंक जाय तो? तुम्ही पळयला ही गोवायकी, 3 गोवायकी न्ही. जेजू बरो जाणा न्हू. तेका लागून तेणी आमकां कितें सांगलां? तो जाणा जर आमी दुस्मानाचो मोग करतीत जाल्यार तो दुस्मान कितें जाता, तो बदलतलो न्हू. आमच्या कोडण्या उद्देशी आमी आयकपीच जाले जाल्यार आमी दुस्मानाचो मोग करूंक पावतली? हे देवाचे कमांडमेंट करूंक पावतली? मोग मोग करता हांव, मोग करता हांव, मोग करता म्हणीत जाल्यार कितें जालें? आं कोणी ना मोगाक. मोग करताय तूं जेजूक जाय तसो? कोळणी ना. कोळणी जायी. इवन भावार्थाक बसून कोळणी ना जाल्यार भावार्थ बसून मेलोलो म्हणटा. आनी मोगाक बसून त्या कोळणी ना जाल्यार मोगूय तो मेलोलो. हांव म्हणटा हांव मोग करता आनी तो बुकेला. बरो खा जे रे आसा न्हू तें जेम्स 1:2. बरो खा, बरें कामोर, थंडी खाता म्हणून. हय कामरून बरो. तेजे ना जेवंक पाणी पयशे, जेवंक ना पयशे, आनी बरें पांगरूंक खंयचे पयशे?
सो भुकेल्लो आहा तो रोमन्स 12 सांगतालो 19 दिसता तुजो दुस्मान तर भुकेला ताका जेवण दी ताका उतरांनी न्हू कळणी दाखय आमी उतरान सांगता जाल्यार ए ते तो भुकेला ताका मातशें जेवण दी व्हरोन कोणाक दुसऱ्यांक सांगता हय रोमन्स दुस्मान तर तुमचो भुकेला जाल्यार कितें करा ताका उपाशीच सांगा आं आदलें कालचें बी नाल्यार दिया अशें सांगलां आमकां संवय आहा न्हू कालचें कितें उरलें जाल्यार दिलें कोणाकू आमी खायना न्हू कालचें सारकें न्हू ट्वेंटी ओके थंयसरूच आसा तें आमी मातशें सोदया न्हू मातसो त्रास घेवया न्हू शिकोवंक ब्रदर दिपक मातशें घाल न्हू तांकां जाय पळयता ती आनी हेजेर कमेंट रोमन्स 12:20 हेजेरूय एक हें येयलां तुमची कंप्लेन आयल्या बोर्डाचेर सारकें घालिना म्हणून हेजेर टिचिंगाचें सकयल आसलें 20 पे बॅक 19 घाल ब्रदर 19 सांगलेले 19 and 20 डियर फ्रेंड्स नेवर टेक रिवेंज लीव दॅट टू द रायचसनेस एंकर ऑफ गॉड फॉर द स्क्रिप्चर्स से आय वील टेक रिवेंज आय वील पे देम बॅक सेज द लॉर्ड आमकां म्हणटा झगडो नाका कोणा कडेन आमी म्हणटा झगडो नाका तांकां कळ्ळें कळटलें हांव रायट म्हणून जायना ही झगडो नाका म्हणटा मातशें सायडीक राव ताका कळटलें कळ्ळें हांवें कितें करूंक ना तें जायना आमचेशी हें हांगा देव म्हणटा तुमी रिवेंज घेवं नाका तुमी झगडोंक नाका तुमी झगडो नाका टू द रायचसनेस एंगल देवाचो निथिवणपणाचो एंगल तेजो देवाचो एंगल कसलो रागाचो सारको टू टू करून मारून उडोवपाचो तेजो मोगाचो तेका झगडो न्ही आनी देव पळय जेन्ना झगडटा न्हू सगळो मोगूच तेजे कडेन मोगू आनी तुजे कडेन मोग आसा आमी झगडटा दुस्मानकाय आनी देवाक नाका ती दुस्मानकाय म्हणून तो म्हणटा आय वील टेक रिवेंज आय वील पे बॅक पे देम बॅक आतां आपूण तांकां परते दितलो देव दितलो न्हू सगळें पूण तुजें काम कितें तुजें काम 12 सांगता केन्ना तो झगडटलो तुज्या बसोन जेन्ना तूं ही लायन 12 लायन ब्रदर मातसो वयर कर इन्स्टेड इफ युअर एनिमी आर हंग्री फील देम इफ दे आर थर्स्टी गिव देम समथींग टू ड्रिंक इन डुईंग दीस यू वील हेल्प burning coal of shame on their head. कळटा तुमी आमच्या पासत देव झगडोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय ओगी रावंक जाय आनी तोच तो दुस्मान तुका तुजी खोबरी करता तुजें नांव पिड्यार करता त्या दुस्मानाक तुवें कितें करूंक जाय तुवें ताका जेवण दिवंक जाय भुकेलो जाल्यार जेवण दिवंक जाय शेजाऱ्याक सांगूं नाका देव म्हणटा तूं न्हू आमी कितें म्हणटा मातसो म्हाकाय दिसता तेंगेर मुगो जेवण ना मातशें दी व्हरोन ताका हांव वयता आमी वयता खबर कळ्ळी जाल्यार पयशे पासून ताका दी व्हरोन हे पयशे ताका सांगूं नाका हांवें दिल्या म्हणून करिना आमी पूण हांगा कितें म्हणटा देव तूं वच म्हणटा आनी दी तुज्या दुस्मानाक तें घेव जाल्यार ना घेव तें कोणाक तुका सांगलां तें तूं कर न्हू काम मागीर आपूण तुज्या पासून झगडटलो तो ओगी रावतले तेन्ना तूं झगडचें ना ताका परत्याक परते दिवचें ना तेन्नाच तो तुज्या पासून झगडटलो दुस्मान भुकेला जेवण दी तानेला ताका उदक दी अशें करून आमी कितें करता जॉयटे इंगडे खंय ते देवचाराचेर घालता बनींग कर कळटा कितें करूंक जाय आमी कसो आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जायो कसो आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जायो कशी ही कळ्ळी न्हू हांगा
12:20 बरयला ती कोळणी न्हू वचोंक जाय न्हू काय ते घरा कडेन येतले बरें ना बीन जाल्यार रोमन्स 12:13 पयलीं ही पळय आं मागीर कितें सांगता पळय 21 डू नॉट लेट इवील कॉन्कर यू बट कॉन्कर इवील बाय डुईंग गूड आमी उद्या वाचलेलें न्हू इवील डू नॉट पे विथ इवील हांगाय सांगता तो ते पूण थंय आन्सर कितें हांगा आन्सर दिला बाय डुईंग गूड आतां तुका सोंतयता एक मनीस जे वायट चिंतता जाल्यार ताका तूं बरें कर तूं तेज्या भाशेन जावं नाका एक मनीस तुका सोंतयता कामार बीन खंयसरूय तेज्या भाशेन तूं जावं नाका तूं तेज्या पासत बरें कर त्या कामाचेर बीन कितें जाता एकदां जेवण हाडलें तूं जेवण हाडूंक ना म्हाजें घे जे तूं थंय सांगता न्हू तो भुकेल्यार जेवण दी तांदळाक उदीक दी कशें आमकां कोळणी जावपाक चान्स नासता खूब चान्स आसता आमकां चान्स दिना देव आमकां एक कोळणी करपाक देव चान्स दिना दितलोच कित्याक तेणी बरयला म्हणटकच चान्स आहात तो बरयला म्हणटकच चान्स आसात न्हू वायटाक वायट फारीक करूं नाका पूण वायटाचेर बऱ्या वरवीं जैत व्हरात म्हणटा न्हू बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरा ही एकूच लायन न्हू एक भयण आसली ती भयण तिका असो राग येतालो खंय सगळी कातरून बीन झगडी बिगडी खूब करताली रागाक जीव दिवंक अशें हेज्या जनेलांसून बॅल्कनीन वयताली घोवाक कामाक वचून येवचो पडटालो तिका कंट्रोल करपाक पूण ती जेन्ना भावा ब्रदर जॉन्सन तिणें सांगलें एकूच लायनी म्हण हे रागाचेर कंट्रोल करपाक राग खूब येतालो ती म्हणून कितें जाली सगळ्यांक ब्लेसींग जाली ती सासूमाय कडेन बीन वचोन तेंचे कडेन बॉक्सान तेंचे कडेन रावून हो रागाचेर कंट्रोल जालें एग्जाम्पल जाता आमी मागीर सगळो हांसर न्हू रागान बसून झगडी करूंक जाता कंट्रोल जायना बसून हांसर आहा सगळे उतर शिकात उतराची गरज आसा हे उतर म्हणटा डू नॉट लेट इवील कॉन्कर यू बट कॉन्कर इवील बाय डुईंग गूड म्हणटा न्हू कशें बरेंपण करून आमी दुसऱ्याचेर जैत व्हरोंक जाय बरेंपण करून बरेंपण करतले जाल्यार बेश्टें जायना हें देवाच्या उतरान कंटिन्यू जावना जाल्यार कांयच जायना आमचेशी कितें तरी अंडरस्टँड जाता समजता देव कितें तरी उलयता काळजां निबर कर म्हणटा काळजां मोवाळ करूंक जाता काळजान तो तुजेची आयज तर देव तुजें उलयला काळीज निबर करूं नाका हें आयकून जावं नाका पूण कोळण्यांनी घाल तेन्ना तुजें काळीज निबर जावचें ना जेन्ना उतर आयकता तें कोळण्यांनी घालता तेन्नाच तूं हें काळीज तुजें निबर जावचें ना आमकां कितें कर म्हणटा देव कोळणी कर म्हणटा कोळणी कित्याकूय जाल्यार कोळणी जायी भावार्थ बसून जाल्यार कोळणी जायी आतां भावार्थाक कोळणी कसली जायी भावार्थाक कोळणी दाखय म्हणटा न्हू आतां एक जोर येयला आनी तूं चादर घेवन न्हिदला आनी म्हणटाय कितें जेजू आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या चादर घेवन न्हिदला आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या एक्शन आसा कोळणी आसा जोर येयला पासून तो उठून चलताय देवाच्या उतराक वयता वचो त्या कोळणी आसा सगळ्या एका कोळणी आसा उलयल्या उतराक कोळणी आसा न्हू Yes, but some people, you see some people, I'm not talking about some, on the spot. But we have action. Action asung say, you got
on the spot healing, then you want to walk and say, oh, and go others and tell the testimony, testify him. Because I was the sick yesterday, I confess this word, instant I got a healing, and I go to share others. कितें कोत्ता आमकां देव आमचो मोगाळ आनी देवान सांगलां आपणे म्हज्या गायन तुमी बरी जाल्यार बरी जावपूच जाय. मागीर नेक्स्ट स्टेप कितें? कोणी कितें? नेक्स्ट स्टेप कितें? टेस्टिफाय न्हू. गोवायकी सांगता वचोन आमी दुसऱ्यांक. ओके, यू डू. पण नेक्स्ट स्टेप आमी बरें देवाच्या उतरान बरी जाली म्हणून नेक्स्ट स्टेप कितें आसा? शेअर टेस्टिमनी शेअर करता आमी. ओके, करूंक जाय. एक्शन आसूंक जाय न्हू आमकां. एक्शन आसूंक जाय. एक्चुली हांव आयज प्रॉब्स 18:21 आसली. पळयतात मागीर येयलो आनी हांगा शिकवणूच चेंज जाली. सो कित्याक? आमचें एक्शन ना जाल्यार आमची कोडणी ना जाल्यार आमी कांयच कितेंच आमचें सारकें देवाक जाय तशें आमी करिना. संवसाराक कोडणी नाल्यार जाता न्हू. उतरां उलयल्यार कळटा तांकां. मोगाची 2 उतरां उलय ती जाली न्हू. कोडणी जायी. हांवें सांगलें संवसाराक आतां हांवें सांगलें कांय भियो नाका गो. इतलें तरी ना हांव फारीक करता. कोडणी आसा पूण हांव खूश. जायते म्हयने जाल्यार खबरूच ना. उतराक कोडणी आसा. देवाच्या उतराक पासून कोडणी आसून संवसार खोशी जाता पूण देवाच्या उतरान देव खूश जाता केन्ना आमच्या उतराक जे उलयता त्या उतराक कोडणी आसता पळय तेन्नाच. कोडणी जायी. मोग जावं एकामेकाक. हुस्को जावं. हांव म्हाका सोलापूर कित्याक बरें दिसता ना. ती आपणाक कितें दवरलें न्हू आतां एकल्याक मेवलें न्हू ती कशीच ओगी रावना. तेंचे चर्चीनी लोक पयशी बसता. हांवें फोटो काडलेले तेन्ना जेवणाचेर सारकी बसता. इतली गर्दी. कित्याक गर्दी जाणा? ती आपणाक कितें मेवलां न्हू ती आपणाक दवरिना. रोखडीच दुसऱ्यांक सांगता. एक दोगां जावं आसली सारकी उलयनासली. सारकी एकामेकाक पळयनासली म्हण हांकां. एकली देवाशी गेली. जेजूशी येयली. कोणी तरी तिका सांगलें सोयऱ्यांनी. ती गेली आयकलें आनी तिका खबर आसली ती जावूय बरी आनी घोवूय तिचो बरो ना म्हणून. गेली आनी सांगलें येशू खरा सच्चा भगवान है. डायरेक्ट सांगलें जेजू सारको बरो करता. म्हाका पळय हें आसलें तर बरो जालें गोवाक. आनी आमी एकदां प्रेयर आसली थंयसर हॉस्पिटलानसून ती देराक घेवन प्रेयराक गेल्ली. ब्रदर गेलो तेन्ना ताका उलोवंक पासून जायनासलो. सर घेवन येयल्लो. मागीर उलयता उलोवंक लागलो. चलोंक न्हिदलोलो उठून चलोंक लागलो. वयताना सारको चलोन गेला. धरून हाडलेलो आनी तिंगेर आमकां आपयलें. आमी येताना थंयसून आमकां वचोंक जाय आमी गेलीं तिंगेर. हांव दोगां भयणी खंयची जावं म्हणचेच ना. इतली वावुरताली घरान. तुमी एकीच कडेन रावतात? ना आपूण फाटल्यान रावता म्हणटा ती. म्हटल्यार तेंचे लायफ कितें जालें पयलीं एकदां म्हणटा आमचे तोंडाक तोंड आमी पळयनासलीं. एकामेकाक पळयच नासलीं. अशें घर तेज्यान घर तेवटेन दाळ दुसऱ्याचें. पूण त्या टायमाचेर पळोवची जाल्यार ती सारकी तुमी म्हणटल्यार ती केन्ना कचरो जावंकूच ना. एक्शन आसलें न्हू. आमकां मेळटा. देव आमकां दिना न्हू पेकोणी दिता. आमच्या प्रॉब्लमाची सुटका पासून दिता. पूण आमी कितें करता? स्टेप आवट करता. वचोन सांगता. एक्शन आसा? हां एक्शन ना न्हू. कोणी ना जाल्यार सगळें फेल म्हणटा. तो मेलोलो म्हणटा. बावात बसून मेलोलो म्हणटा. येत न्हू आमी एवरी इयर वयताले न्हू. एवरी इयर डिफरंट तोंडां. तेंचें कितें नवण्याच्या नवण्याक तेज्या घोवाक कोण बरो ना म्हूण सांगलें न्हू सोमतीच ती सगळ्यांक प्रेयराक या म्हणटा. एक बरें ती भिराना.
सगळीं ऑन बावरती आं थंय कोणूच बाबार्थी ना. चर्च कॅथलीक म्हणटा ती ना, तांकां कांयच खबर ना. तांकां फक्त उतराची समजणी आहा, उतर. जेजूची उतराची ना, सॉरी, जेजू. जेजू सरवंडार एक भगवान ते सगळें तांकां खबर आहा. पूण तेंची एक्शन चड जाता. एकदां आमी हॉस्पिटलांत गेलीं तेंच्या सोलापूर. कितले पेशंट आसले खंय दिसता तुमकां तुमी त्या हॉस्पिटलान? गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. अदमास करा. आं 10 100 ओके 10. आनी तुमी कितें सांगता कोण हेवटेन? कितले आसतले अदमास? आं दोनूच बेडीचेर लोक आमकां मागणें करूंक गेल्ले. हांवें म्हटलें आमचे म्हटलें बेडी ना हॉस्पिटलांनी. बांबोळे आयकलां तुमी कोणी तरी बेड ना म्हणून? आं ओके गव्हर्मेंट हॉस्पिटल. आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत गेले, बेडी ना. आनी आमचे बेडी आसा पूण बेश्टोच आहा. ती म्हणटा आमी काल इधर सोय ती. कित्याक ती खाली आहा, कोणी न्हिदपाचें वांगडा रावता तेंच्यांनी. हांव जेन्ना म्हाज्या घोवाच्या भयणीक सांगताली, जाणा आमी हॉस्पिटलांत गेल्ली, हांव केन्ना सांगता ताका दोगांच मुगो ती लोक जेजू फाटल्यान धांवता म्हणून हॉस्पिटल खाली हांगा. ताका लागून हॉस्पिटल भरला म्हणटा. लोक पयशे म्हणटा प्रेयराक थोडो हॉस्पिटलान. हांव गेल्ली पयर आमी गेल्ली हॉस्पिटलान. हरशी ते हांवें पळयल्या 1 2 3च बेडी आसता न्हू अश्यो. हांव नगो तुमी वॉर्डान गेले जाल्यार ते 4 बेडी घातल्या. आनी थंयसर बॅल्कनी कडेन पासून अशी आडी घातल्या, अशी घातल्या. समजा सगळी फूल. कित्याक एक्शन ना देवाचे. थोडे आसा जेजू जेजू आसा पूण कळणी आयकपीच जाल्यार कळणी ना. आमचो जो पेशंट आसलो न्हू तुमगे सुनी रातचो फोन 11 11:30 1 पासून मागीर ती आसली दोगां. हांव न्हिदली मागीर. कितें सिरियस दोतोर येवन सांगता एक रिपोर्ट फाटाफाट एक रिपोर्ट सांगता आनी तोय सिरियस. आमी मागणें केलें, कमांड केलें डेस्पिरिटीक आनी जिबेचे देणे यूज करीत रावली. भयण आनी फोनाचेर जाता न्हू सगळें. फोनार भयण एके कडेन आसली, हांव एके कडेन घरा म्हज्या आनी तें हॉस्पिटलान. सो जाता 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 मागीर एकाक डायबिटीज देवाना देंवली चोडाना सॉरी. आनी ते मागीर चॅक करूंक लायता न्हू 2-2 वरांनी म्हणून ते जागे थंयसर न्हू. मागीर ते जागे तेका जागे मागीर हांव. मागीर ते पयलीं एकाक मातशी जाली 100 जाली. मागीर जाता जाता 5 सारको तो नॉर्मल जालो. दुसरे दिसा सगळ्यांनी कितें केलें, भुरग्यांक बीन हाडून दाखयली, चायो बीन घेतल्यो. कित्याक भुरग्यांक बीन कित्याक दाखयली हाडून? दोतोरान सांगलां न्हू सिरियस. दोतोरान हें सांगलां रातचो केन्ना कितें जातलें ताका खबर ना. बायल रडटाली यो यो कोण तरी या म्हाजेशी, कोण तरी या. हांव कितें करूं? तूं एकूच काम कर, देवाचें उतर उलोवंक लाग. तो जियेतलो मरचो ना, लांब म्हाका नातना पंटुरां पळयतलो हे फाटीं म्हटल्यार एड कर, देवाचें उतर परगडटलो. आतां घरा वयता आमी हॉस्पिटलांतसून बरो कर लांब म्हाका पासत म्हणटा म्हटलें. मागीर कितें आतां सेम ड्युटी न्हू. आतां तो घरा वयता आनी देवाचें उतर परगडटा म्हूण म्हटलें. आमचें एकूच डिजायर जावन कोणीय मागणें केल्यार तो देवाचें उतर परगडटा म्हूण बसान थंय. हांव कितें कर म्हूण थंयसर काल गेले तेन्ना आमकां सांगता फक्त म्हणटा टिचींग घातलां आनी हें चड उलयता म्हणटा पूण म्हणून म्हणटा इतलो बरो जालो देवाचें उतर. ते प्रेयराक येताले आमच्या वांगडा. तो दुसरे सकाळीं उठून टॉयलेटाक बीन आपुणूच वयता आतां. आमी पयर गेले न्हू
शुक्रारा रातीक ताका एडमीट बेरेस्ताराच्या रातीक कितें आतां संडे आमी गेले तेन्ना तो सगळो पांयांक बांदला आनी आपुणूच टॉयलेटाक वचून येयला हें सगळें. हांवें म्हटलें हांवें ताका कितें कितें सांगलें न्हू जेजून तुका बरो देवाचें उतर पळोवन आतां वच घरा कडेन आनी देवाचें उतर वाच. तो फेत उलयता पूण भायर उलयना एक एकदां. तो म्हणटा आपूण आतां घरा वयता आनी गाडी घेवन वयता ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर आत्तां पासून गाडी ना खरें म्हटल्यार म्हणटा स्टँडाचेर आपणाची हें टू व्हिलर आहा पणजेसून आपूण टू व्हिलर पांयांक बांदलां पांय पोखरून काडला चलता तो दुखता रे ना थंय कितले बॉब मारता बँडेज करतना तुका दुखता रे बँडेज करता हें सगळें कोणी तेजी बायल उलयता देवाचें उतर तो आयकता भयणी ताका हांवें तुका जेजून बरो केला तें कळ्ळें कित्याक सिरियस कंडिशन न्हू देवाचें उतर शिका म्हणटा ताका लागून ते बायलेकूच आमी सांग ते येताले देवाचें उतर ते जाणा ते म्हाका सांगूंक लागले म्हणजे हें चड गो देवाच्या उतराचेर म्हणून इतलो बरो जालो तो दीत आसा पोटान कितें जालें दुसरे दिसा आनीक कितें आनी ताका पोट बरें मेवलें भयणीक सपनान दिसलेलें खंय ताका सगळें नेवें दिलां म्हणून सगळें ओडून काडून पांय बीन हा म्हूण तुमकां पांय बरो मेळ्ळो पोट नेवें किडण्यो नेवें सगळें नेवें दिलां कित्याक भियेताय तूं म्हणपाचें काम कर नेवें दिलां म्हणून काल आनीक कितें सांगतालें दोतोर पळयला न्हू आगो ताका नेवो पांय दिला तूं आनी तें टेंशन कित्याक करता आनी कोणाक सांगूंक ना भयणीक पासून सांगना तेणें म्हाका फोन केलो हें सांगतालें म्हणून ताका हांवें सोत मारला न्हू ताका ऑलरेडी नवे पांय नवे किडण्यो नवे सगळें बॉडीच आख्खी नवें दिलां आनी तो जेजूचें उतर परगडटा म्हणून जें कितें सोत मारलां तें आमी हें करूंक जाय ताका लागून आमी हांगा सांगता देवाचें उतर शिका कोणाक फायदो आतां तेजे बायलेन देवाचें उतर शिकलें न्हू कोणाक फायदो जालो तिका फायदो जालो न्हू फाल्यां बीन चडसो फाल्यां ताका डिस्चार्ज दितलो इतलो बरो आहा फ्रेश आहा सारको सांगना तूं वयता म्हणटा पूण चलो म्हाका कितें जालां हांवें म्हटलें ती खाड बीन काड को दिसता पळय सारको भुरगो ना फाल्यां काडटा म्हणून हांवूच काडटलो म्हणटा सो बरो जालो कित्याक जालो एक्शन आसली न्हू भितर बायलेची पासून हें मागणें म्हणून सगळें कोणाचे जाये फेथ पयलीं जावो आपले क्लोज कोण आहा पळय तेजो मागीर दुसऱ्याचो न्हू पयलीं दुसऱ्यान मागोवंक जाय न्हू तो सिरियस आहा तो मागतलो कसो दोतोराचेर बीन बरो आत्मो घालूंक जावो नर्शीचेर बीन कंप्लेन करूंक जायना देवान कितें सांगलां तें आमी करूं देवान सांगलां सिरात 38 दोतोराकूच आपुणूच केलेलें आसा तांकां माखणी देवाची माखणी आहा तेंचेर सरेस्वराचो आत्मो तेंचेर आहा ते आत्म्या उद्देशी उलयता आमचेशी आत्म्या उद्देशी ऑपरेशन करता सगळें आमी उलोवपाक जाय तेंचोच बुन्यांव करूंक जायना कितें आतां मागीर बुन्यांव केलो म्हणटकूच तुका जाय तें जाता हाचर एक भयण आसली कोणी तरी म्हाका बॉम्बेसून कोणी नंबर धाडलो तिच्या वांगडा वच हॉस्पिटलान म्हणून आनी ती फोन करना फुडें घे दोतोरांक कितें कितें म्हणूंक लागली नर्शीक बिसीक हांवें म्हटलें पळय हें सगळें कॅन्सील करता आनी हांव तुका मागणें करता हांवें मागणें केलें तिची उतरां तिच्या उजवीच म्हटलें ही उतरां सगळीं कॅन्सील करता दोतोर मागलेलें आसा आतां ती वयता दोतोरा कडेन तिका एंजल जें तुवें दवरल्या तें तिका मेळटा आनी एंजल येवन तुजें ट्रिटमेंट करता ताका तेज्या सासूबायचें आनी सगळें बरें जालां म्हणून जेजू कारगा दिलें हांवें मागणें करून आनी रडली ती आनी मागीर हांवें विचारलें हांव येवंक तुज्या वांगडा बांबोळे नाका सिस्टर तुजें मागणें पुरो एंजल पावलें म्हणलें आपणाचें आनी कितें जालें तेजो कजन मेळ्ळो ताका डॉक्टर ट्रिटमेंट बरें मेळ्ळें ना पूण पयलीं कितें जातालें उतरां न्हू उतरां वचोन तें देंवचाराचें एंजल वचोन तेंच करता तूं कित्याक हाडला हेका चल व्हरा डायरेक्ट सामकें घरा धाडटालें म्हणटा कोणूच एडमीट करिनासले उलयता ती उतराक पदवी आसा न्हू त्या उतराचेर जेन्ना एंजल घातलें सारकें थाऱ्यार सगळें मागीर एडमीट केलो ताका आसलो 4-5 दीस एडमीट हांवूय गेल्लें पूण केन्ना जालें तें सगळें जेन्ना देवाचें उतर उलयलें तेन्ना एंजलांक कामांक लायलें आमकां एंजल आहा आमी कामांक लायना आमीच करता सगळें आमच्या उतरा उद्देशी ते दुसरे एंजल आहा न्हू तांकां आपोवपाची गरज ना ते आपुणूच येता मातशें आयकलें उतर येयलें तें जिवितान करून हाडलें ताका लागून
जीप सांगूंक जाय. ताका लागून हें उतर शिकोवंक जाय. हें उतर शिकता तें आमी करुपाक जाय कोण्यांनी. थर्टीन म्हणलेलें न्हू ब्रदर, सेम स्क्रिप्चर रोमन्स 12:13 पळोवया. When the God's people are need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. म्हणजे आमी तांकां आदार करपाक जाय. आतां आमचें कितें जातालें, हॉस्पिटलान तेचो फोन येतालो तेन्ना प्रॅक्टीस जाताली न्हू आमची. इवन फोनाचेर गिफ्ट जिपेचेर देणें उलोव जातालें न्हू. हेल्प करपाक सदांच देवाच्या मनशाक हेल्प करपाक सारकी इगर्ली नीड टू रेडी टू हेल्प देम म्हणटा. ऑलवेज बी इगर टू प्रॅक्टीस हॉस्पिटॅलिटी. म्हणजे कितें हॉस्पिटलाची म्हणजे आदाराची मनशां. कोणाक हेल्प जाय जाल्यार आमी देवाच्या राज्यान कितें करपाक जाय. हे म्हाका काम आहा आयज, हांव करिना. म्हाका हें आहा तें आहा जाता न्हू आमकां. आमी वयता कोणाक गरज आहा ताका हेल्प करूंक. एक्शन आहा पूण आमी जेजू जेजू म्हणिना. हांव फॉलोवर ऑफ जिजस म्हणिना. हांव हेका वयता तेका म्हणटा न्हू गॉड्स पीपल म्हणटा. पूण आमी हेल्प कोत्ता. कोणी आसा कितें म्हणटा. कोणी आसा सायबीन मागीर कोणी आसली. हय सायबीन मागीर कोण्यांनी कितें केलां ना. कोणी आसली. हें उतर तिका लागतालें. आमकां लागता. हें उतर आमकां दिसना. पूण सायबीन मायची स्टोरी आमी जाणा. आमी फक्त सायबीन माय म्हणटा तेजी हिस्टोरी आमच्या कडल्यान तिणी केलें तें आमी कोत्ता काय. कोणाच्या आदाराची मनशां जाता. ही स्क्रिप्चर ही तिका लागताली. ती कितें केली रोकडीच प्रॅक्टीस केलें तेणी देवाचें उतर. आपणाचें दूख विसरली ती आनी दुसऱ्याचे सेवेक लागली. आमी कितें कोत्ता. आसूं म्हाका काम आसा. म्हाका कित्याक पडला. हें उतर आसा म्हाका कित्याक पडला तेजें. आसा हें उतर म्हाका कित्याक पडला. आसा न्हू. कोणाक पडला. हांव कितें सांगता आमकां कोंकणीन पळोवया कितें सांगता तें. गॉड पीपल कितें म्हटलां तें. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक मजत करात. वाटसुरांचो परामोस करात. कितें सांगता आमकां हांगा. मजत करपाक सांगता. गरजेक कोण तरी आहा. कोणूच ना. ना ब्रदर. गरजेक कोण तरी आहा. पूण आमी कितें करता. आमी एग्जाम्पल घेतलां सायबीन मायचें. तिका दिसली न्हू भयण आपणाची गरजेक जाणटे पिरायेर प्रेग्नेंट जावप म्हणजे कितें कोणाची गरज नाका. जाय न्हू. कोण तरी रांदून गोठे तरी पोटान पडोंक जाय न्हू. तें रांदूंक जावंक जाय न्हू. पूण ती गेली गरजेक आदार दिवपाक. आमी वयता. आसूं कोण ना तेंची सोयऱ्यां आसतलीं. येवन तेच्या सोयऱ्यांक आनी करूं न्ही घरच्यांनी. आमी कित्याक वचों. तेंच्या सायबीन माय म्हणूं येतालें न्हू तें घोवाली सोयरी आनी तो चर्चीन आसलो कोण तरी तेंचे वाड्याली येतली तें हेल्प करतली. पूण तिणी तें लक्ष दिवंक ना. आपणाची ड्युटी हांगा देव आमकां आमची ड्युटी आमकांच सांगता. आमकांच तुमी वचोन आदाराची मनशां जावपाक जायी. कळना तेंगेर. एक व्हडवी काय अशी न्हू. आमी जे सुवातेर शिकोवंक वयताली न्हू बायबल
ती सुवातेर एक भयण म्हणटा आमी कितें कोत्ता आमीचे भयण बीन म्हाजी कितें टोप बीन घासूंक जाय सगळें आमी सगळें प्रेयराक थंयसर कितें आसलें जाल्यार प्लेटी बीन दिवं साफ बीन करूंक जाय तो करता ती म्हणटा आपणें केन्नाच पळोवंक ना म्हणटा आमच्या हितून म्हणटा प्रेयराक आपूण वयताले ते सुवातेर प्रिचरां कितें कोत्ता ती ती येता आनी फक्त हांव प्रिचर आय एम नॉट डुईंग दीस डायरेक्ट म्हणटा सांगता म्हणटा आमकां पूण आपूण हे मिनिस्ट्रीन पळयता सगळीं जाणां ते सोड पापा येवपाचो आसलो ते प्लेसीर प्रीच करूं आतां तेंचे सगळे ते खंय दुसरे प्रेयरीक आसले पयलीं थंय जॉयंट आसले टीम मेंबर ते म्हणटा खंय एकदां आतां कावन्सिलींग करपाक रूम तयार कर जेवणाक ताका एक रूम कोणाक आतां पापाक कित्याक प्रिचराक रूम जावं न्हू जेवणाक कावन्सिलींग बीन तेणें सांगलें पळय कांयच नाका ताका मागीर पळय तो कसो येता आनी मागीर पळोवया तेंच्यांनी बरें स्टेज घेतले पयशे मोडल्या खूब स्टेज ना थंयसर नासली थंय स्टेज घालून व्हडलें म्युजीक बीन ऑर्केस्ट्रा भशेन हाडलेलें पूण पापा ते पळोवन कितें म्हणलो हें नाका आसलें आपणाक मातसो बसलो मागीर तांकां आनी वाजोकूच दिवंक ना आपणें उतरूच पडगोटलें कितें आमकां स्वतंत्र करता तेणी टिचींग घेतलें माठ्ठा आनी मॅरीचें तेजे वचून तेणी आमकां शिकयलें हें कितलें गरजेचें तें देवाचें उतर हें सगळें संवसाराक म्हण लागलो आनी तेणी पळयलें तो कितें करता जेयता खंयसर उबो रावता आनी जेयता न्हू बसता तरी प्रीच केला म्हणून ते म्हणटा आपूण ताका पळयतूच रावली घेतलें जेवण आतां आमी चिंता ताका जेवण व्हरोन दिवंक जाय घेतलें जेवण कितें घालता तें आनी खावंक लागलो हातीन आनी खबरी सांगूंक लागलो सगळ्या लोकांक ते आमकां मागीर सांगता आनी आपणें म्हणटा सांगलेलें म्हणटा एक कावन्सिलींग बीन कांय ना कितलो सिंपल म्हणटा तें आपूण अजापूच जालो म्हणटा ताका पळोवन देव आमकां कितें सांगता एक व्हडलें पॉश लायफ जिया म्हणून खालती जाया आनी तुमकां शॅर केला सगळ्यां सोलापूर आमच्या वांगडा को गेलो तो पापा प्रिचर न्हू तो सिंपल म्हणल्यार कितें घेवन गेलो हांव तेजें बॅग सोदता बस स्टँडाचेर बॅग सोदता बॅग खंय म्हणून हेचें थंय एक पोती आहा कोणाची पोती सायडीक पोती आहा ही कोणाची पोती आमच्या बॅगा कडेन आतां बस येयली ओ पोती अरे पापा पोती येस येस कम 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 म्हणटा आनी म्हाजें बॅग घेवन गेलो आपूण भयणीन म्हणलें ताका शी बाबा पोती घेवन लज दिसता तुका लज दिसता जाल्यार म्हाज्या कडेन येवं नाका म्हण लागलो नाजाल्यार पोती व्हरोन फोंड्या उडय म्हण लागलो आपणाची आपणाक कपडे नाका कसलें जिवीत तो आमकां म्हणजे तेजे वचून कळटा न्हू आमी कितें जिवोंक जाय अशें बायबल तेंच सांगता बॅगा बी घेवन वच म्हूण नाका म्हणा देवाचें उतर घेवन शिकोवंक धाडटाना कितें सांगता तो व्हडल्यो पोटल्यो घेवन वचा बीन म्हणून दाणो बोटी एक हांगासल्यान पुरो म्हणटा म्हळ्यार आमी पासून वयताना मातशें वयता आसूं तें आतां कितें करया संवसारा वाटेन मातशें जाय न्हू सो म्हणजे आमकां कितें सांगता तो खालती जाया दुसऱ्याची सेवा चाकरेची जाया म्हणटा सेवा चाकरेची जावंक जाय आमी आमचीच सेवा करूंक जेजू कित्याक येयल्लो संवसारान आमी म्हणटा न्हू आमी सेवा करता आमी करता खूब जाणां म्हणटा चर्चीन बीन वयता ते आमी न्हू चर्चीन अशी करता तुमी सेवा करतले तुमच्या भितर आहा तो सेवा करता दुसऱ्याची आमचे कडेन जाता आमी व्हडविकाय मारपाक जेजू येयलो दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक आमी कितली दुसऱ्याची चाकरी करपाक जाय कोण ना ताका आमी आदार दिवपाक जावं कितलें न्हू आसा आमचेशी कोण एक पिडेस आहा तेजे बायलेक केन्ना हेल्प करूंक जावं जाता वयता आमी
हें कितें रांदून तरी आयज तुका हें रांदून हाडलां तुका खा म्हणजे टायम आसता न्हू आमचेशी टायम ना हां पूण टायम आमी कितलो वावरान घालता देव म्हणटा आमकां केन्ना इनाम मेळटा हांव भुकेल्लो तेन्ना तुवें म्हाका जेवण दिलें तांदळां तेन्ना उदक दिलें विंगडो आसतना कापडां दिलें बोणकुणी आसल्यार मेळोंक गेलें पिरियड्स आसतना हॉस्पिटलान मेळोंक हें तुवें कोणाक केलं तांकां केलां न्हू तें कोणाक केलां तुवें म्हाकाच केला जेजूक केला आमी अशी जेन्ना आमी सेवा करता तेन्ना आमी जेजूक करता कोणी आसलेल्यांची कोणी करीत न्हू गिरेस्त मनशांची कोणी करता न्हू कितें मेळटलें बीन म्हणून पूण कोण मेळना तेची सेवा करता आमी हांवें एक कोणाची न्हू बॅक पेन आसली म्हणटा बॅक पेन आसली म्हणटा कशी म्हाका दिसता ब्रदर बायलेची कशी बॅक पेन आसली आनी कशीच दोतोराक पासून वचोंक ना पूण तिणी एक चेडूं येयलें शिकोवंक एग्जाम दिवपाक तांकां आनी तेजी सेवा केली आनी तिका रिक्षेन पांग वयताना म्हणटा तिची बॅक पेन गेली आमी बॅक पेन आसूं ताका येवनाका म्हाजे बँड दुखता म्हणटली आसली न्हू आयज ताका म्हाका दुसरे कडेन कोणा कडेन राव म्हणून सांग ताका जातलें आसलें न्हू आमचेशी उतर आसतना पासून जाता न्हू आमचेशी आसूं ताका थंय धाड दुसरे कडेन म्हाका पडला हांव कशी सेवा करूं हांवूय शिंकता आतां हांवूय शिंकता हें प्रॅक्टीसेक घालपाक म्हाकाय जाय आतां तुमकां शिकयता अशें न्हू पवित्र आत्मो म्हाकाय शिकयता म्हाकाय टेस्ट जाता हांवूय हेजेर खूब फारां पडलेली आसा सेवा करूंक बीन हें म्हाका शिकता हांवेनूय हें म्हाजें हें कितें देव सांगता न्हू तें म्हाका हांवेनूय करूंक जाय दुसऱ्याचे आदाराचेर जावंक जाय कोंकणीन बरें म्हाका आनी एकदां वाचून सांग सिस्टर रोमन्स हें 13 तुम्ही म्हणू नाका आमी सगळे हितून पास आहा म्हणून आमी एका सिट्युएशनान पडटा आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिकयतना तेन्ना देव आमचेशी उलयता म्हाकाय सांगता देव हांवूय खंय वाटेनी चुकलेलें हांवेंय पयलां खूब जाणां पिरियड्स आसूं म्हाजें काम आसा जाता न्हू त्याच कामांसून आमी टायम काडूंक जाय वाचूं गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक मजत करात म्हणटा जेजू कितें म्हणटा गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक मजत करात वाटसुरांचो गरजेक सांपडल्या कोण तरी आसा आमच्या सायटीक आयकल्या केन्ना कोण तरी सायटीक आसा गरजेक सांपडला आदार ना कोणाचो तो देव कितें म्हणटा आमकां ताका आदार करता तांकां आदार दी मजत करात वाटसुरांचो परामर्श करात वाटसुरी कोण आसता आतां सिस्टर सांगताली एक स्टोरी न्हू कोण तेंगेर येयलो खंय कोणागेर तरी कपडो घालून येयल्लो वाटसुरो न्हू तो चोरपाक असो म्हणजे तेंच्यांनी कितें केलो तेजो बरें ताका जेवण दिलें खंय बसून जमडीन न्हू मेजार आपणा वांगडा बसपाक एंट्री दिली मोग दाखयलो कुडण्यांनी दाखयलो न्हू वाटसुऱ्यांक बसून आमी तांकां केल्लेच करूंक जायना तांकां जेवण उदक घे जे आनी चल कोणूय चल रांदला रे जे आनी चल कितलो मोग तेंचो परामर्श करपाक जाय जेवण ना तांकां जेवण दिवपाक जाय आमी फुडें म्हणटा कितें तुमकां दुमाळो दितल्यांक वाचो तुमकां दुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात होय आशिर्वाद म्हणटा तांचेर शिराप घालूं नाकात ब्रदर मातशें वयर 14 Bless those who persecute you. Do not curse them. Pay that will bless them.
आमकां म्हणटा तेंचे पासून मागणें करात आनी तांकां आशिर्वादान भरात आनी हे श्राप सोडूं नाका. आमी कितें कोत्ता? श्राप सोडटा न्हू? श्राप सोडिना? गाय सोता श्राप सोडटा न्हू? आमी जें कितें वायट उलयता न्हू तें श्राप. एका मनशा बद्दल आमी वायट उलयता न्हू तें श्राप. त्या मनशाक आमी नांव दवरता पासून तें श्राप. देव सांगता आमकां श्राप धरून कितें म्हणटा तांकां? श्राप दिवं नाका. तेंच्या पासून मागात, तांकां आशिर्वादान करात. आमी म्हणटात आशिर्वाद तुका. म्हटलें कोणी पांय दवरलो बसीन. आशिर्वाद दिता? हां सांग सिस्टर. मायकान मातशें आवाज येवं न्हू. युट्यूबाचेर आवाज येवंक जाय. जो म्हाका यादूच ना सिस्टर, सॉरी. एकली भयण न्हू आमगेर केन्ना केन्ना अशें करून भीक मागूं येता ते. भीक मागपा येताली आनी हांव म्हणजे ताका यो बोस भितर बसून ताका अशें करून जेवण बी दितालें आनी मायक मातसो लागीं दवर. जेवण अशें करून वाडटा बीन ताका. आनी म्हळ्यार मेजाचेर बसपा तें हें जातालें ना, पण हांव वर्सान एक एक पाट बसयता ताका. मागीर आमगे तेन्ना न्हेज घर काडटालीं आनीक लायटी घालपा न्हू तेका फोलमान दवरले. ते म्हाका भितर बसयलो न्हू ताका. बाय हें कितें केलां फोडून अशें म्हणपा लागलें. हांवें म्हळें ती लायट घालपा जाय. मागीर कित्याक घायल ना? हांवें म्हळें येना. येना म्हळ्यार हें दुसऱ्या दिसार पयशे घेवन येयले म्हाका आपल्याले. आनी हांवें नाका म्हळ्यार तुगे पयशे म्हाका नाकाय. हें कॅशेच आयकना सार रागार जालें म्हजेर. ना भायर म्हणूंक लागलें घेयना जाल्यार. हांवें मागीर जेजूपा म्हळें आनी घेयले हांवें. घेयले आनी मोडलेय बी तेगे हांवें ते हेका. आनीक तेन्ना मागीर तें हॅप्पी जालें. घेयली म्हणटकीर. आतां तुमकां कळ्ळें जेजून कित्याक एकामेकाचो मोग कर म्हटला तो? आमकां जेन्ना टायम येता न्हू तीच मनशां आमकां आदाराक पावतली. पावता न्हू? एक्सपिरियन्स ना कोणा? पावता न्हू? जेन्ना तेंच्या दुखाच्या वेळार आतां जेन्ना आमकां आदार जाय तांकां आदार दिलो न्हू तीच मनशां दुसरे फावट आमच्या आदाराक पावतली न्हू. आतां तिणी पळय ताका जेवण बी दिलें. मागीर तरी भीक मागताली ती पूण ताका जेवण दिलें. मागीर कितें केलें? केन्ना केन्ना येता ती आनी मागीर अशें करून हांव कितें दिता ताका. आनी मागीर मेल तें मागीर हांवें तेच पयशे काडले आनी मिसां दिली तेजे पासत. ओके, थँक्यू जिजस. पूण तिणी एक बरी कोणी जेन्ना तुवें तेच्या पासत केलें पयलीं न्हू. जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता आमकां कोण तरी दुसऱ्या म्हणजे आमी दुसऱ्याचो हुस्को दाखयता आनी देव आमकां कोणाक तरी धाडटा. आतां पळय तिणें हुस्को तिका आदार दिलो तोच मनीस आमकां सर्व करतलो. ताका लागून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सर्व करता न्हू दुसऱ्यांक. आनी कोणाची परिक्षा करूं जायना न्हू. तें भिकारी म्हळ्यार तेणी म्हाका हेल्प केलें. आमकां दिसता भिकारी आमकां हेल्प करतलो. देव आमकां कोणाच्या रुपान हेल्प करूं शकता. देवाची जाय मनशाची जायना पळय ते देवाची जाता. कोणाच्याय रुपान तो आमकां हेल्प करूं शकता न्हू देव. हां, बी हॅपी वीथ दोज हू आर हॅप्पी एंड वीप दोज हू आर वीप. कितें म्हणटा? कोण खोशी आहा तेंच्या वांगडा आमी खोशी रावंक जाय. कोणी दुख आसा तेंच्या वांगडा म्हणजे आमी मातशें आतां जेजूच्या हितून आमी दुखी रावल्यार देव आमकां संतोश हें एक उतर आहा न्हू सदांच खुशाल रावात. आमी तांकां आतां खुशाल रावंक शिकोवंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं. आं, फिलिपियन्स 4. केन्ना जातलें आमचे कडेन खुशाल रावंक रिजॉयस जावंक? केन्ना जातलें? देवा उतरां आसल्यार. जेन्ना देवाच्या उतरान चिटकोवन रावतले. आमी शिकतालीं लास्ट पापाय शिकयता अबायडींग रिगोवन रावपाचें रिबोवन रावपाचें. तेन्नाच ही खुशालकाय आमच्या जिवितान आसतली. जेन्ना तूं रिगोवन रावता पळय तेन्ना, जेन्ना तूं उतराक रिगोवन रावता पळय तेन्ना.
हांव सकाळीं ब्रदर जुलियोक पळयतालें आनी देवाक म्हणटाली, ब्रदर जुलियोन न्हू केन्नाच्यान स्टार्ट केला येवपाक, भयण ताका हाडटाली, बसीन येतालो न्हू ब्रदर, बस स्टँडार तेजी बायल पावयताली आनी मागीर ती हाडटाली ताका बसीन. पूण तेणी बसीन बसून येयलो जाल्यार बे म्हणूंक ना, येत रावतालो. पूण देवान तेचें पळयलें, कितें पळयलें, काळीज पळयलें. आनी ताका आतां स्पेशल गाडी येता ताका पांग आनी गाडी येता व्हरपाक. आनी ताका अशें आसा, तुका प्रीच करूंक जाय तो ड्रायव्हर वीथ गाडी घेवन वयता ताका, ना ब्रदर? पळयलें, देवाक जाय म्हणजे तुजें काळीज पळयता तो. तेन्नाच आमी येता आय कांयच जायना मागण्यांनी, कांयच जायना, तशें कांय ना. पूण तो आतां देवान ताका खंय खंय पावयलो युट्यूबाचेर सिंगींग कोताक. आनी हांव जाणा ताका पळयता न्हू लोक, कितल्या लोकांनी जिवीत देवाक दिलेलें आसा. सगळें आसा न्हू तेंच्यांनी ताका पळोवन जर ब्रदर करता जाल्यार आमच्यान कितें जायना करपाक. असो आवडलो न्हू ब्रदर तुजो, दुसऱ्यांनी पळोवन आपणाची येवपाचें, जेजूची येवपाचें, तुका पळोवन. आमचो सगळ्यांचो आवडो हेच सांगचो, म्हाजो आवडो होच आसलो. म्हाका कोणी विचारता हें कित्याक लायता तें, म्हाका पळोवन जेजू फाटल्यान येवंक जाय. जेजू एका तर यूज करता, आमकां यूज करचो ना. तें पळोवन ब्रदर म्हाका एकदां सांगतालो, म्हाजो सिस्टर तोच आवडो आसा, म्हाका पळोवन लोकांनी जेजूची येवपाचो. एकूच आवडो जेजूची येवपाची. तेच्यान करूंक जाता जाल्यार आमच्यान कितलें करूं येता न्हू. शिको येता न्हू आमच्यान. पळयतात आमचो शिकोवणदार तो सगळें शिकयता. आतां ब्रदरीक कोण शिकयता ब्रदर तुका? कोण तरी आ शिकोवंक? आमी पळयतात मग सगळ्यां कडेन आसा न्हू. ताका शिकयतलो, म्हाका शिकयतलो, काय सगळ्यांक शिकयतलो? पूण आमी कितें करपाक जाय? तुजे कडेन उलोवपाक जाय न्हू. हें सगळें बायबल आमकां बीन कोणी शिकयलें? पवित्र आत्म्यान. शिसांक कोणी शिकयलें? आमी खूब जाणां सांगता म्हाका वाचूंक येयना, म्हाका बरोवंक येयना. हो आसा न्हू क्वेशन, वाचूंक येयना, बरोवंक येयना. शिसांक येतालें काय? तें खारवी म्हणून बरयलेलें आहा. खारव्यांक येतालें? देवाचें उतर खारव्यांक सगळें वाचूंक बरोवंक येतालें खारवी? ना. तांकां कोणी शिकयलें? पवित्र आत्म्यान शिकयलें. आतां आमकां कोण शिकयतलो? तांकां शिकयलें आमकां शिकोवचो ना? काल आयज सदांकाळ तोच पवित्र आत्मो, तोच आमकां शिकयतलो. पूण आमी शिकपाक अवेलेबल आसा? फॅट आसा आमी? फॅट मोटी आहा? फॅट मोटी न्हू, फॅट आहा? ब्रदर आहा फॅट म्हणटा पूण कोण आहा हांगा फॅट? कोण ना? फॅट म्हणजे कितें? फेथफूल, अवेलेबल, टिचेबल. फेथफूल आहा देवाच्या उतरां? अवेलेबल आहा? हियर आय एम. देव तांकां सोदता फॅट म्हणच्या. टिचेबल. कितले मिस्टेक जाली पासून जाल्यार आमी कितें आसूंक जाय? टिचेबल आसूंक जाय. चुकलें हांव खंय तरी, सॉरी. फेथफूल, अवेलेबल, टिचेबल. आमी देवाच्या कामाक सदांच फेथफूल आसूंक जाय, अवेलेबल आसूंक जाय 24/7. रातचें बसून जाल्यार आमकां फोन येयल्यार कितें करूंक जाय आमी? जॅम येता म्हाका. अवेलेबल म्हटलां न्हू. सो आमी आसतले अवेलेबल, टिचेबल. कोणी कितें शिकयल्यार तूं बाबा हांगा रॉंग जालां मातशें, हांगा करेक्शन घेवंक तयार आसतलें. म्हाका खूब करेक्शन करतालीं, आजुनूय करता. हांव म्हणटा येस हांगाच रॉंग जालें हांव. आमी शिकता ती मनीस सदांच एक्सपर्ट आसतली? आमी शिकता. आमी सगळीं कितें करता हांगा? कित्याक येयल्या? शिकोवंक येयल्या. आनी आमचो एकलोच पवित्र आत्मा आमचो शिकोवणदार. ओके.
भूक लागली? कोण आन्सर दिना म्हाका. भूक लागल्या न्हू? ना? उतर आमी आयकता. हय उतर आयकतना न्हू भूक बीन ना. अशी बेश्टी बसा भूक लागल्या अशें दिसता. बेश्टी थंय घरा कडेन एकाक बीन म्हाका आनी 1-1:30 जालो म्हणटा जेवण. टायम आमचो 1:30 ते 2. रातची पासून आमचो टायम आहा. रांदून बीन जाणा. क्लास घेता न्हू आमची क्लास कितें आतां आमची क्लास. एकदां फायरार आसा जाल्यार डांग कवर जाता. कितें ब्रदर? चलत वयता. सो ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकता न्हू तेन्ना आमकांय कळना टायम कितलो जालो तो. सो आमकां पवित्र आत्मा आमचो सांगता. सगळें तोच शिकयता आमकां. आनिकूय देवाची क्लासीच्यो देवाच्या उतराच्यो क्लासी आसतल्यो. आमकां जायतें बरेंपण देव शिकयतलो आमकां ह्या संवसारांत जियेतना कशी आमी जिवंक जाय. ताका लागून देवान जेजूक धाडलो हें आमकां शिकोवपाक. सगळें जेजू आमकां शिकयतलो म्हूण सांगलां न्हू. हें कितें जेवणाच्या हेच्या फाटल्यान धांवूं नाका. हें आमचें चड करून आमी जेवणाच्या फाटल्यान धांवता न्हू. तो कित्याक सांगतालो तशें सांग. तुमी पळयलां न्हू 5 उणे आनी 2 नुस्तें कशें 5,000 लोकांक पळयलें तेजेर लक्ष दिया म्हणटालो तो. आनी तांकां सांगतालो तसल्या फाटल्यान धांवूं नाका. धांवात जो जेजू तुमकां शिकयतलो जाल्यार. आतां तुमकां पवित्र आत्मो शिकयतलो तेजेर तुमचें धांवणी जावंक जाय. शिकपाक हें देवाचें उतर खंय शिकयता काय? खंय मेळटलें म्हाका हें देवाचें उतर? तें आमी शिकोवपाक धांवपाक जाय. हें देवाच्या उतरानूच सगळें आमच्या जिविताचो आन्सर आसा. सगळी जर्नी आमची स्टार्ट जाता देवाच्या उतरान. ओके सगळीं उबी रावया. थँक्यू जिजस. आतां कोणाकूय कितें जाय मनान आमी हाडया. कितें जाय गरज कितें जाय मेन्शन कर सांगल्यार आमी सांगया. आनी जिबेचे देणे 5 मिनटां उलोवया. बापाची उलोवया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. शिकारा बरा 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 शिकारा करा 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 शिकारा बरा 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 पा 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 शिकारा करा 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 बरा 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 शिकारा करा 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 बरा 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 शिकारा रा 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 बरा 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 शिकारा करा 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 बरा 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 शिकारा करा करा बरा 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 शिकारा करा 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 सुरगीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाजता हे शिकोवणे पासत आनी पवित्र आत्मे आमी तुका खरेंच वखाणटा. कित्याक ही शिकोवन तुका जाय तशी तुवें कंट्रोल केलें आनी तुवें आमकां शिकयलां आमच्या जिवितान हे सदांच्या जिवितान आमी चलत्या जिवितान कशी जिवंक जाय तुजें उतर घेवन. हीच आमच्या बापाची खोशी. जेजू कितें सांगता तें आमी करून आयकून आनी करपाक. ही तुजी मायूय आमकां सायबीण माय अशीच सांगता. जेजू कितें सांगता आमी हें बरयल्लें उतर कितें आहा तें आमी करपाक जाय आमच्या जिवितान. एकामेकाचो मोग एकामेकाक मोग करता जाल्यार आमचे कोळणी आसूंक जाय. आदाराची मनशां जावंक जाय. तर भूक लागली आमचो दुस्मानाक बसून आमी जेवण दिवपाक फाटीं व्हरपाक जायना. बाकीचें कितें करूंक जाय तो आमचो देव म्हणटा करतलो. तो आमच्या पासत झगडटलो. तो आमच्या पासत रिवेंज कितें करूंक जाय पे करूंक जाय बॅक तो करतलो. जेन्ना आमकां कितें सांगलां तें आमी करीत. हें देवाचें उतर आमी आयकपीच जावचें न्हू आमी कोळण्यांनी घालपाक. तेन्नाच आमचो सुरगीचो बाप आमच्या पासत झूज करतलो आनी आमच्या पासत झगडटलो. आनी त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आमी खरीच म्हणटा आमी आशिर्वादीक म्हणटा. पूण तूं म्हणटा जेन्ना आमी एकामेका बोगचिता आनी मोगान जियेता तेंच्या पासत मागता आनी तेन्नाच आमी हे आशिर्वाद देवाचो आमच्या सोयी देंवन वताच आसतलो. त्या पासत तुजें उतर आमकां हे बोगसणें मोगान जियोच्याक तुज्या उतरानूच सोंपें जाता. आनी जे कितें आमचे प्रॉब्लम आसता कोर्टाचे पयशांचे लॉनाचे ते पासून तुवें आमकां
तुज्या उतरान कशी भायर सरोंक जाय तें शिकयलेलें आसा आनी त्या पासून आमी पळयतात मग जें शिकलां आमी येद्या वखदार आमी बरयलां तें आमच्या काळजार बरयलां आनी जेन्ना आमकां जाय कित्याक काळजांसून सगळें भायर सरता म्हणटा तें उतर भायर सरतलें आनी आनी आमकां शिकयतलो पवित्र आत्मो जे उडासा काडटलो आमी जें कितें शिकयलां तें त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता हे शिकोवणे पासत आनी हे जेवणा पासत जेवण रांदलेल्या पासत तेंचे हात सगळो आदार येयलेल्या पासत तेंच्या जिवितान केन्नाच उणें जावचें ना म्हणून तुका आर्गां दिता आनी जेवण हे तुवें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांस जावन म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिन वाचता आनी वखाणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता